बरोबर आमी बसया. भयणीनो, पयल्यान पयलें रेतिरेक आयल्या तुमकां सोमेस्तांक हांव मागतां. तुमचें सकयल काम कुशीक दवरून हांगासर तुमी आयल्यात तर आयकूंक ताका अर्ग आनी होगळाप दिवंक मिसाचें बलिदान भेटोवंक वेलांकनीची आशिर्वादां मागोवंक हांगासर व्हडा बावडतान तुमच्या काळजाचे अतिरेक घेवन तुमचे मागणी घेवन तुमची तेसावां घेवन हांगासर तुमी आयल्यात. ह्या पुणशेतान तुमकां देवाच्या अस्तित्वाचो अनुभव जातलो म्हणल्यार बावडतान हांगासर तुमी आयल्यात. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, बावडतान आयिल्ल्यांक जेजून केद्दाळाय खाली हातांनी पाटीन धाडूंक ना. वस्त तुज्या बावडतान तुका बरें केलें म्हूण ताणीं मागिल्लें सकयल दिलें. त्याच बावडतान तुमी हांगासर आयल्यात आसतना तुमच्या मागण्याचेर, तुमच्या काळजाच्या अतिरेकांचेर, तुमच्या तेसावांचेर ताचे आशिर्वाद तो घालतलो आनी ताच्या अस्तित्वाचो अनुभव करून संतोशान तुमी फाटीं वेतल्यात. मोगाच्या न्हू रेतिरेक आयल्या तुमकां सोमेस्तांक हांव स्वागत म्हणटां. हांगासर आयच्या दिसा ही रेतीर चलोन व्हरतात मानदीक बापू बोनिफास पिंटो, अत्मीक डिरेक्टर मायनर सेमिनरीचे मूड बेळ्ळे व्हडा मोगान हांगासर ते आयल्यात. तांकां तुमच्या सोमेस्तांच्या नांवी हांव स्वागत म्हणटां. हांगासर आसात जॉन हरएका सोनवार येतात फेरर टावन गितां गावून वाजंत्रां वाजोवन आमकां मागूंक कुमो करतात. तांकांय तुमच्या सोमेस्तांच्या नांवी हांव स्वागत म्हणटां. डिवायन वर्ल्डाचे हांगासर आसात विवियन, ही आमची रेतीर टेलिकास्ट करतात. तांकांय हांव स्वागत म्हणटां. मोगाच्या न्हू फाल्यां आमचें व्हडलें फेस्त पिरगजीचें, हाका तयारी जावन आज संजेर बेस्प आनी फाल्यां फेस्त. बेस्पाची लितुर्जी सांजेर 6:30 वरार आनी फाल्यां आयतार 9:30 वरांचेर मान वांटूंक 10 वरांचेर फेस्ताचें दाबाजीक मेदाबाजीक 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 मेदाबाजीक. फादर, आमकां सोमेस्तां तुमी मोगान स्वागत केल्ल्याक थँक्यू फादर. मोगाळ भाव मिरणो, म्हजे पडतीन तुमकां हांव बरो दीस मागतां. हप्त्याचो निमाणो दीस आज सोनवार कोणा समर्पण दिला? देवाकत. तरी मोरये मायाक तो प्रत्येक जण आमी मान कर्ण करसूंचो दीस आनी मोरये मायाच्या पूर्ण शेताक आमी आयल्या. वेलंगाणी मायाच्या पांयां तळा आमी आयल्या. तिका समर्पण दिल्ल्या दिसा तिच्या पांयां तळा बसचें, मागणें करचें आमचें भागत संतोशान मुकलीं थोडीं वरां करसुया. आमचें तन मन धन सगळें ह्या देव मंदिरांत दवरया. देवाक आमी अर्गां दिवन थोडो वेळ करसुया. सकाळीं फुडें आमी देवाच्या घरा आसा. आमचो दीस आज आमी आरंभ केला देवाच्या घरांत. पवित्र पुस्तक आमी वाचता. देव सकाळीं उठोन आदाम आनी येवेक मेळोंक गेलो. खंय तें? भुमी वैकुंठान. उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 8. तांकां भेटलो. आदाम आनी येवे लागीं उलय लागलो आनी विचार लागलो, खंय आहात तुमी? पळया, देवान विचारलें पयलें सवाल, खंय आसात तुमी? आमकां विचारता, खंय आसाय तूं? आमी कितें जाप दिता? आमी तुज्या आतां घरा आसा. कितली बरी जाप पळया. खंय हांय तूं? तुजें नांव काडून विचारतलो. आनी कितें जाप? तुज्यात घरा, तुज्या पांयांच्या मुळांत आसा आमी. कितली बरी जाप पळया. संतोश पावया. त्यात उत्पत्ती ग्रंथांत आमी वाचता, अब्राहम सकाळीं उठोन एकलो मातर न्ही, ताचे सांगता ताच्या पुताक इजाकाक घेवन देवान दाखयल्ल्या दोंगराक कितें करूंक गेलो? बली भेटोवंक गेलो. देव भेटलो की? अब्राहमाक आनी इजाकाक देव भेटलो की? भेटलो. बली भेटोवंक ताणें सुरी उखलतना देव कितें म्हणालो? अब्राहम, भुरग्याक वापाय करिनाका. देव भेटलो. देव उलयलो. अब्राहम देवाक भेटोवन इजाका सांगता संतोशान देवाची बेसांवां काण घेवन देवोन आयलो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. अब्राहम इजाका सांगता, पुता सांगता देवाक भेटलो
देवाची बेसांवां काण घेवन भावार्थ्यांचो बापूय फादर ऑफ फेथ म्हणलें नांव घेवन सकला देंवोन आयलो. सकाळीं फुडें उजवाडचे आदींच कोण मागणें करूंक गेल्लो? सकाळीं फुडें उजवाडच्या आदींच कोण मागणें करूंक गेल्लो? कितले कश्ट न्ही जेजू. पवित्र पुस्तकान आमी वाचता मार्काचो वांजेल अध्याय 1 वाक्य 30 आनी 5. मार्क गॉस्पल ऑफ मार्क चॅप्टर 1 वर्स 35. जेजू उजवाडचे आदींच वरे विंगड सुवातेक मागणें करूंक गेलो. पळया मस्त पटी आमकां घरा सकाळीं उठून मागणें करूं थोड्या पटी ताळणी उंची आसा. मस्त जाणां सकाळीं उठून ही गरजे घेतात. थोडे दिसा आदी हांव बंद देल फिरकेचे गेल्लो. सकाळीं पळयतना ही गरज आयताराच्या मिसा पर्यंत आसा. ही गरज सकाळच्या मिसाक आयताराच्या मिसा पर्यंत फुल्ल. आनी फादऱ्या म्हणटा सगळें वर्स तशेंच काही लोक सकाळीं फुडें उठोवन देवाच्या घरा येता. मीस भेटयता. आमचे पैकी मस्त जाणांक संवय आसतली सकाळीं उठोवन मिसाक वचचें. केदें व्हडलें काम आसूं दी पयलें काम खंयचें? मीस भेटोवचें. मस्त जाणां बरी संवय आसा. तांणी हेचें भुरग्यांक ही आपोवन व्हरचें. मस्त जाणां फादऱ्यापणी सांगलें आसा आमकां देव आपणाचें बी किरलल्लेंत म्हज्या मांयक सांगता बाबा सांगता मी सकाळीं मिसा गेल्ल्या वेळार सकाळीं उठोवन पयलें आमचें काम देवाच्या पांयांक पडचें. देखून मालकड्यान तावन आमी मागणें करता. म्हज्या देवा म्हज्या सायबा हांव तुज्या इंग्लिशान ना तें कोंकणींतल्या देवान आमकां शिकयल्लें. आमच्या देवाची भास कोंकणी न्ही सकट भास येता ताका. पूण कोंकणीन तें मागणें म्हणटा हांव. म्हज्या देवा म्हज्या सायबा हांव तुज्या पांयां पडटा. हांव तुका कितलें सोबीत मागणें. बरें कर म्हणी आसा थंय आमी घरा तें अर्थ कर. आमच्या भुरग्यांक आमी दिवचें तें व्हडलें देरवें उठ पुता दिमी घाल पुता. आतां जोडून देवा कडेन मागणें करया. देव सुरू आयचो दीस आमी आरंभ करया. आयचो दीस आमी आराम करया. देखून देवा भेटोवंक आयिल्ल्या मनशाचें पयलें काम दिमी घालची. पळय न्ही ही गरजी आमी रेगुलर पयलें घालन करता दिमी घालता. देवा मुखार येतना सरपडचें ताका आराधन करचें ताका नमस्कार करचें ताका दिमी घालन अर्गां तुका होगलाप दिवा म्हणचें. आजय आमी आयल्या येदोळत आमी आराधन स्तुती आरंभ केल्या. आमच्या भावान आमकां आरंभ केला तें. आतां आमी मुखासून उरया. देवाच्या घरा आयल्या आब्राहामा देव भेटल्या बरी. आदावणी येव देवा भेटल्या वरवीं जेजू ताच्या बापाक भेटोवंक गेल्ल्या बरी आमी देवा आमच्या बापाक ताच्या पुता जेजू क्रिस्ताक पवित्र आत्म्या त्रिएका देवा भेटोवंक आयल्या. सक्कड आमी संतोशान ताची स्तुती करया आनी गवया गीत देवा बापाक आमी आराधन करया. तुमच्या बुकांनी तें गीत आसा. भाव नंबर सांगता. देवा बापाक 47 तुमच्या समयाची स्तुती करया बुकान. देवा बापाक आमी हसिया म्हणलें गीत तें संतोशान देवाच्या घरा आयिल्लीं आमी उपकारी मनान दिनवासी काळजान कितेंच उणें करिनासतना दादोशी मनान देवा बापाक आमी हसिया. वर्ती कृत्यां ताची नियाळया. मस्तक बागावन वंदन करया. ताळयो पेटून ताची वडवी गावया. देवा देवाचो देव आमचो आपले रसने मोगान पोसचो. देव तो आमच्या पुर्वजांचो कितलो दयाळ कितलो वर्तो. ही उतरां आमची करून आमी गावया. देवा बापाक आमी हरसिया. वर्ती कृत्यां ताची नियाळया. देवा बापाक आमी हरसिया. वर्ती कृत्यां ताची नियाळया. मस्तक पाखून वंदन करया. ताळयो पेटून ताची वडवी गावया.
मस्तक पातून वंदन करया ताळयो पेटून ताची वळवी गावया देवा देवांचो देव आमचो आपले रस्तेक मोगान पोसो सगळा देवा देवांचो देव आमचो आपले रस्तेक मोगान पोसो देव तो आमच्या पुर्वसांचो कितलो दयाळ कितलो ओर्तो देव तो आमच्या पुर्वसांचो कितलो दयाळ कितलो ओर्तो Alleluia, 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 Alleluia. दुनिया दो बार Alleluia, 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 Alleluia. परतून Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. देवा बापाक अर्गां दिवन ताची स्तुती करन दुसऱ्या चरणाच्या पयलें ताची स्तुती कर ताका आमी अर्गां दिवन आमी गावया आराधनानी वंदन करो जीवन हे आमचे समर्पित गावया आराधनानी वंदन करो जीवन हे आमचे समर्पित देवा बापा तूं आमचो मोगाळ देव आमचें पोशण करचो रक्षण करचो देव देखून तुजे मुखासर पडोवन तुका नामान करून गायता हांव आराधनानी वंदन करो जीवन हे आमचे समर्पित तूं आमचो पोसचो देव दिसपडतें खाण दिवन जतन घेवचो देव मेटा मेतांक आमचें रक्षण करचो देव देखून तुजे मुखासर पडोवन तुका नामान करून आमी गायता आराधनानी वंदन करो जीवन हे आमचे समर्पित आमकां इल्ल्या पिडेनी अनवारांनी नश्टांनी समस्यांनी तुज्या रातच्या देवदूतांक धाडन राखोवन पडव्यांक धाडन आमचें राखण करचो मोगाळ बाप तूं देखून तुजी सर पडोवन तुका आराधन करन आमी गायता आराधनानी वंदन करो जीवन हे आमचे समर्पित देवा बापा तुवें आमचेर वतलेलीं आशिर्वादां बेसांवां कितलीं मेजूंक आमी सकचे ना तुवें उदार मनान दराळ मापान आमचेर बेसांवां वतून कुरपा वतून दादोसकायन आमकां भरल्याय देखून ह्या सकाळी फुडें तुजे मुखासर पडोवन आराधन करन आमी गायता आराधनानी वंदन करो जीवन समर्पित देखून देवा बापा आराधनानी वंदन करो जीवन
हे आमची समर्पिता. येदोळ आमी देवा बापाक आराधन केलें. आमचो देव त्रिएक देव. आनी आतां आमी मुखार या त्या देवाच्या पुता जेजूचें आमी आराधन करया. देव मनीस जालो आनी आमच्या मोगा खातीर, आमकां बचावी दिवचे खातीर, सोडवण दिवचे खातीर आमचे मदें जियेलो. जो हांव सोवांजेर अध्याय 1 वाक्य 14. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. ह्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमकां पवित्र स्नान दिलां. ताचें नांव आमकां दिलां. येवन आमकां आपयतात क्रिस्तांव मनशां. सांत पावलो आमकां अशें म्हणटा, म्हाका जियोवचें म्हळ्यार क्रिस्त. म्हाका जियोवचें म्हळ्यार क्रिस्त. फिलिपिकारां पत्र अध्याय 1 वाक्य 20 आनी 1. क्रिस्तांव जिणी जेजूचेर बांदून हाडल्या. तेवढं म्हाका क्रिस्तांव म्हणटात. आमची जिणी जेजूचेर बांदून हाडल्या. जेजूच्या कुर्साचेर बांदून हाडल्या. जेजूच्या उतराचेर बांदून हाडल्या. जेजूचे शिकवणेचेर बांदून हाडल्या. जेजूच्या तत्वांचेर बांदून हाडल्या. जेजून जियेल्ल्या बरें जियोवंक आमकां आपोवण दिलां. देखून आमकां क्रिस्तांव म्हणटात. अलेक्झांडर रायाच्या मिलिट्रींत अलेक्झांडर नांवाचो एकलो सोजेर आसलो खंय. झुजां उपजताना भियाण कामतालो खंय. सोजेर तो, सोल्डियर तो झुजां उपजताना कामतालो खंय. ताका अलेक्झांडरान सांगलें गे आळे, तुका म्हजें नांव आसा, तूं भियोव न्हू, म्हज्या नांवाक कळंक आडी नाका. एक तर धैर्यात एक जा, नाजाल्यार तुजो स्वभाव वा तुजें नांव बदली. एक तुजो स्वभाव बदली, नाजाल्यार नांव बदली. आमकां क्रिस्ताचें नांव आसा. जेजू क्रिस्ता बरें जियोवचें आमचें करता. देखून रितीरेक आयले हांव. कितलें पेसाडल्यार जेजू बरें जियोवंक थोड्या फावटी आमकां कस जातात. देखून सांत पावल म्हणटा, तुमची जिणी क्रिस्ताचेर बांदून हाडल्या. कोलोसेकारां बरयल्या पत्रांत अध्याय 2 वाक्य 6 आनी 7 आमकां अशें म्हणटा, तुमची जिणी क्रिस्ताचेर तुमच्या जिणयेची पाळां रोंबोन आसूं. तुमचें जिवीत ताचेर बांदून हाडा. पळया कितलीं बरीं उतरां. कोलोसेकारां बरयलें पत्र अध्याय 2 वाक्य 6 आनी 7. तुमची क्रिस्ताचेर तुमच्या जिणयेची पाळां रोंबो. तुमचें जिवीत जेजू क्रिस्ताचेर बांदून हाडा. कश्ट आयल्यार धांवनाकात. बावार्थान दंडळ नाकात. पितीसपणां वेंगी नाकात. सोरोप दिश्टी पडला म्हूण सुब्रमण्या धांवनाकात. घरा बंतोनी सोरोप आयलो थोडे आनी सुब्रमण्याचो आंगवण घालचें आसा. कित्याक जेजू नांगी आमकां. देखून सांत पावल आमकां म्हणटा, क्रिस्ताचेर तुमच्या जिणयेची पाळां रोंबोन हाडा. तुमचें जिवीत ताचेर बांदून हाडा. जियेल्यार आमी ताचींत, मेल्यारय आमी ताचींत. आनी कितें जाय. एक मलगडी स्त्री ती अंतरल्या. ती म्हज्या लागीं म्हणटाली, तांच्या घरा एक दीस नाल्यार एक दीस समस्या आसतालेच खंय. कुटुंब म्हणल्यार आसतात पळय. मागीर हे फावटी पेटो मेलो, मागीर हे फावटी माजर मेलें, आनी जालें जालें. घरचीं बरां म्हणली खंय, हें सोमाणा गर्त सोमाणा हें गर्त बदलूंचें बरें. देखून ती म्हणाली की तुमी येता जाल्यार वसा, खंय जाय वसा. तिणें म्हणलें उतरां, खंय वचून जाल्यार मरा म्हणाली. हांव मात्र हांगात मरतेली. कळ्या उतरां. खंय जाल्यार वसा, हांव मात्र हांगात आसतली. तें घर आजून आसा. कुटुंबाची गणशां ते इंत आसा. हाका म्हणटात भावार्थ. क्रिस्ताचेर तुमच्या भावार्थाची पाळां रोंबोन आसूं. कशें म्हणया, जेजू क्रिस्ताचेर आमच्या भावार्थाची पाळां रोंबोन आसूं. म्हणया परतून फावटी, जेजू क्रिस्ताचेर आमच्या भावार्थाची पाळां रोंबोन दीत. आज फाटीं येताना आनीकय रोंबोन दीत. तर दुसरें चरण म्हणून गायिल्ल्या गिताचें देवा बापा मर्सिया दुसरें चरण आसा, जेजूचेर आमची पाळां रोंबोवया. जेजूचेर आमची पातयेनी सोडोवया. आमी जेजू क्रिस्ताची जियेल्यारी ताचींत, मेल्यारी ताचींत गावया आमी दुसरें चरण.
कलतेपणी नामाण करया मस्ताक बागोवन वंदन करया ताळयो पिठाची वडवीक गावया संवसाराचो सोडवंदार तो पातकापाचो रक्तान बुडलो आमचे खातीर कुर्सार मेलो तिसऱ्या दिसा जिवन जालो ताचेर आमची पाळा रंबोवया जेसू सौम्या आमी हसिया ताळयो पिटया कलतेपणी नमन करया जेसू सौम्या आमी हसिया कलतेपणी नमन करया मस्तकाको वंदन करया ताळयो पेटून ताची वडवी गावया मस्तकाको वंदन करया ताळयो पेटून ताची वडवी गावया संवसाराचो सोडवूंदार तो पातकापासून रक्तान बुडलो संवसाराचो सोडवूंदार तो रक्तापासून रक्तान बुडलो आमचे खातीर कुर्सार मेलो तिसऱ्या दिसा जीवन जालो आमच्या खातीर आमचे खातीर कुर्सार मेलो जिवन जालो तिसऱ्या दिसा जीवन जालो दोन्ही हात उभार Alleluia, 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 संतोषान Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. परत्यान Alleluia, 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 Alleluia. तिसऱ्या चरणा घेवच्या पयले जेजूचेर तामचो भावार्थ आमी गावया आराधना आनी वंदन करून जेजू जीवन ही आमचें तुका समर्पिता आराधना आनी वंदन करून जीवन आमचें समर्पिता जेजू तू आमचो सोडवंदार तू आमचें जिवीत तू आमचें सर्वस्व देखून वंदन करो जीवन आमचें समर्पिता आमी जियेल्यारी आमी मेल्यारी आमी सोलवल्यारी आमी कश्टल्यारी आमी तुजींच देखून आराधना वंदन करो जीवन आमचें समर्पिता आमकां हरी एकल्याक तुज्या अमौलीक रक्तान धुलां आमचे खातीर तुवें रगत वारयलां तुज्या हरी एका कश्टां वरवीं कुर्साच्या बलिदाना वरवीं तुवें भोगल्या दुखी वरवीं तुका आयिल्ल्या कुडींतल्या गाया वरवीं आमकां तातूं धुलां नितळ केलां भाग्यवंत केलां पवित्र केलां देखून आराधना आनी वंदन करो जीवन हे आमचें समर्पिता पवित्र स्नानाच्या दिसा आमकां पवित्र उदकान न्हाणोवन आमकां तुज्या जिवितांत एक केलां तुज्या मरणांत आमकां एक केलां तुज्या जिवनपणांत आमकां एक केलां आमकां तुजे सांगाता आमकांच आमी कुर्सार खिळायलां देखून
आराधना आणि वंदन करो जीवन हे आमचे समर्पिता कष्ट आमकां आयल्यारी पीड आमकां भोगल्यारी पितीसपण आमकां रेवड घालचे ताळण्यो हाडल्यारी आमी तुजे ते अखंड भवार्थान तुजेर आमच्या घराची बुन्याद घालन ताचेर आत्मीक जिवीत बांदून हाडूंक तुवें प्रेरण दिलाय बेसांव दिलाय दैवी उतर दिलाय तुजी तांबोली कूड आनी रक्तान आमकां पोसलाय आनी कुरपेन भरलाय देखून आराधना आणि वंदन करो जीवन हे आमचे समर्पिता आराधना आणि वंदन करो जीवन हे आमचे समर्पिता. Praise the Lord. Praise the Hallelujah. 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 ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ. ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ. ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಮಹಿಮೆ. ಯೇಸುವೇ ಮಹಿಮೆ ಯೇಸುವೇ ವಂದನೆ. ಯೇಸುವೇ ವಂದನೆ Argan tuka somian Jesu. Argan tuka somian Jesu Tuka somian Jesu. Vandan tuka somian Jesu. Vandan tuka Jesus. 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 We love you. We love you. We adore you. We adore you. We bless you. We bless We you. glorify you. We glorify Hallelujah. you. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. 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 I love you, Jesus. Love you, Jesus. I love you, Jesus. I love you, I love Jesus. you, Jesus. I love you, Jesus. I love you Jesus कितें बघता कितें बघता पळया हात धरा काही बघताय पळया काही जायना जायना गे बुडकुलो नीर दवरल्या बरी बघताय पळया इल्लो उजो पेटलो की पळया बुडकुल्याक पेटचे ना जाल्यार बाय प्रयोजन पेट्टाक ना इल्लो इल्लो उजो घाली जाता उजो घाली जे आनी बुडकुलो दोन परतान कोतकोतोचे कोतकोतोन कुरपेन बरोवन आमी कशें वचोचे घरा कोतकोतून फादर रेतीर करची कोणे तुमी वैगी न्ही हांव ताळो मात्र रेतीर करची तुमी मोण तन हांगा घालन जेजूचेर कामाण दवरतना दोन परताना कोतकोतो येवन बुडकुलो कोतकोतोन उमाळो भायरेचे आतां तिसरो उमाळो येवंक भायर कुमो करचो कोण तो पवित्र आत्मा पवित्र आत्म्याच्या सक्ते भागार कोणून तेकलो जेजूक क्रिस्त तेला इल्लो मागलो म्हणून कोरिंथकारां बरयल्या 12:3 कोरिंथकारां बरयल्या पयलें पत्र अध्याय 12:3 ते म्हणा पवित्र आत्म्याच्या कृपे शिवाय कोणून तेकलो जेजूक क्रिस्त म्हणूंक शकना आतां सांगाता एकवटान जियेजे जाल्यार ताच्या सांगातपणात जियेजे जाल्यार आमकां पवित्र आत्म्याची मजत जायची सांगातपण जायचे आज जाल्यार हांगा सकाळीं उठून आमी हांगा आयले हांव जाल्यार आमकां कोण आपण हाडलें पवित्र आत्म्याचें प्रेरण इन्स्पिरेशन इट बिकॉज ऑफ द इन्स्पिरेशन ऑफ द होली स्पिरिट वी आर हियर ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ತುಂಬಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ देखून देवाक आमी अर्घां दिवया आनी देवा बापान आपल्या पुताचो आत्म आमचेर धाडला आनी आमकां अब्बा बापा म्हण उलो मारूं तो शिकयता म्हणटा सांग पावलो गालातकारां बरयल्या पत्रांत अध्याय 4 आमी देवाक अब्बा बापा म्हणोंक जेजू क्रिस्ता सोमी म्हणोंक आमकां पवित्र आत्मो प्रेरण दिता देवा बापाची भुरगीं आमी जेजू क्रिस्ताची भावंडां आमी पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन भरलेलीं आमी आतां गावया आमी त्या गितांतलें 3रे चरण पवित्र आत्म्याक आमी आराधन करता पवित्र आत्म्याची आमी स्तुती करता पवित्र आत्म्याक आमी हर्सिता ताच्या देण्या पासो अर्घां दिता मस्ताक बागावन ताका वंदन करता ताळयो पेटून ताची वडवी घाता कश्टांतल्यान बुजवण दिवचो सर्वांक सर्गी वाट दाखोवचो कुरपेच्या जरीन ताण बागोवचो
दिसपट तें प्रेरण लाभोवन सो पवित्रत्म आमी स्तुती करून गावया. ताळयो पेटया. पवित्रत्म्यात आमी अर्सिया देण्यापासून अर्घां दिवया. पवित्रत्म्यात आमी अर्सिया देण्यापासून अर्घां दिवया. मस्त बागोवन मस्तक बागू वंदन करया. ताळयो पेटून ताची कडवी गावया. सांगता. मस्तक बागोवन वंदन करया. ताळयो पेटून ताची कडवी गावया. कश्टांतल्या बसवून दिवसो सर्वांक सर्गी वाडदातोसो. कश्टांतल्या बसवून दिवसो सर्वांक सर्गी वाडदातोसो. कुर्पेसरी तान बागोसो दिसपट्टे प्रेरण लाभोसो. कुर्पेसरी तान बागोसो दिसपट्टे प्रेरण लाभोसो. कोणी हात उभारणं. कष्टांतल्या घुसवून दिवसो सर्वांक सर्गी वाडदातोसो. कष्टांतल्या घुसवून दिवसो सर्वांक सर्गी वाडदातोसो. कुर्पेसरीन तान बागोसो दिसपट्टे प्रेरण लाभोसो. कुर्पेसरी तान बागोसो दिसपट्टे प्रेरण लाभोसो. उभे राहूया. सगळं उभे राहूया. हालेलुया उभे राहा. हालेलुया 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 व्हडल्यान हालेलुया 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 डोळे दाबून हालेलुया 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 व्हडल्यान हालेलुया हालेलुया परत्यान हालेलुया 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 डोळे दाबून मुक्तीपणान वावरता. सोमी आमकां खूण करता. सोमी आमकां आपडता. ताच्या सक्तेन आमकां भरता. ताचें बोळ आमकां दिता. आमकां आदार दिता. आमकां बरें करता. आमकां सोमी आपणान खूण करता. आमकां आदार दिता. आमचो भवात घट करता. आमकां सक्तेन भरता. ताच्या सांगातपणान आमकां रावयता. ताचो आदार आमी भोगया. ताका आमी अर्घां दिवया. हालेलुया हालेलुया आधी सांगत बघूया. ताचो सांगात आमी बघूया. बापा पुता पवित्र आत्म्या म्हणून स्तुती करया. हालेलुया 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 हालेलुया. Praise the Lord, praise the Lord, adore the Lord, bless the Lord, glorify the Lord. Thank you Jesus, thank you Jesus. I praise you, I adore you, I bless you, I glorify you Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Yesuve, Yesuve, Yesu, 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 Yesu,
तुका आम्ही उलो मारता तू आमचो सोमी तुजेर आमच्या आताची पाळा रोमयता तुका आम्ही उलो मारता तू आमच्या जिविताचो दातार आमचो बरोवस होतो आमची पाती येतो आमचे कडक तो आमचे बरोवस तो तुका दाव मारगा तुका दाव आराधा आमकां हालेलुया 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 तुझी कूड करची सकत हांगासर देवणे म्हणजे हांगाच्या सर आमच्या भावा बहिणीक आपोड जेजू कूड कर जेजू आमच्या सर पिडेतां सर नश्टातां सर अपयातां आपोड 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 जेजू कूड कर जेजू भावर्तान कूड कर परवशान तांगा बरो जेजू 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 येसुवे 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 जीसस 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 जेजू दाविदाच्या पुता जेजू दाविदाच्या पुता आमची बिरमत पाव आमची दया पाव आमकां आपोड आमकां गोड कर आमचो भावार्थ घट कर आमकां तुज्या सक्तेन बर आमकां दोच्या अपयातां पिडेतां अणवारातां नश्टातां समस्यातां देवसाराच्या ताळण्यातां वायट सोयातां आमाल पियोन्यातां बिडी सिगरेटातां मोबायलाच्या पिशातां जुगारेतां कोंब्या कटातां चड दुस्मानातां आमकां आपोड जेजू आपोड जेजू आपोड जेजू गूड कर जेजू बरें कर जेजू हालेलुया 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 सक्कड गावया हालेलुया 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 वडल्यान वडल्यान हालेलुया 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 आमकां आमी विसरून गावया हालेलुया 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 दोन्ही हात तुमच्या काळजाकडे दवरा दोळे दांपा सॉफ्ट जावन भितरल्यान गायचे सकाळ सॉफ्ट जावन गावया दोळे दांपून देव बाप देव पूत तुमकां खंय पळया तुमच्या काळजाचेर बसला दिसता पळया काळजाक तिळण पळया भावाच्या दोळ्यांनी तुमच्या काळजाक तिळण पळया थंयसर देव बाप देव पूत देव पवित्रत्व बसला आमी पवित्रत्म्याची जेजू क्रिस्ताची बापाची मंदिरां परतून सॉफ्ट जावन त्या काळजान बसल्या जेजू स्तुती करून गावया Hallelujah.
उलया तुमचे इथल्या देवाकडे, त्याच्या पुताकडे, पवित्रत्म्याकडे उलया. तुमचे इथल्या उलया. सांगा ताका तुमची जिनी ताका दिया, तुमचे कश्ट ताका भेटया, तुमकां दोसचे समस्या ताका भेटया. तो आयकता, तो आयकता. पळशी हां. प्रेज द लॉर्ड, Praise Lord. प्रेज द लॉर्ड, Praise Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise Lord. उजो पेटयलो गेल्लो चड जळटा घेतना वय पळयतत्म्यान ताका तेल वतलां. आतां आनी किल्लो पेट्टा, आनी चड पेटोवचें. तुमचें काळीज मोण सगळें दोळे आनी दुकां येजें, संतोशाचीं दुकां, समाधानाचीं दुकां. हांगा आसलें वजें हांगा, आनी हांगातान वेताना नासना. कोणा कडेन आसा तें देवा कडेन आसा. असलें समाधान ताका म्हणची रेतीर. बोब मारल्या तशें रेतीर जायना. बैलान बोब मारतना ती भितरली आनी बोब बसोवचे, ती काळजाक रोंबोवचे. देखून मस्त पटी आमी रेतीर करता, कांय जायना. म्हळ्यार कांय भितर वचना. पूर हांगा येता, हांगा तांत बरो भायर येता. ते हांगा वचोवचे, हांगा तावणो भितर देवोवचे, मोतीन देवोवचे, काळजान देवोवचे. देखून म्हळ्यार हांवें रेतीर पाद्रेपण करची न्ही. रेतीर हांवें करची, म्हाका जायचे, हांवें गायचे, हांवें उलयचें, हांवें आयकचें, म्हजें तें बदलावण जायचें. हांव बरो जाल्यार म्हजी सासू माय बरी, म्हजी सूण बरी, म्हजो बाब बरो, म्हजी माय बरी, म्हजीं भुरगीं बरी, म्हजो घोव बरो, म्हजें बायल बरें. हांव बरो ये, तूं बरो न्हय म्हूण तुका दाखयतना 3 बोटां कोणाक दाखयतात? म्हाका तो दाखयता 3 बोटां. तुका 1 बोट, म्हाका 3 बोटां दाखयतात. तूं कसो आय म्हणून. त्यातली एका देवाचें आराधन. 2 आनी 5 तुमचे लागीं कोणाला बायबल आसा जाल्यार काडयेत. साम 95, कीर्तन 95 पान 1043, 1043, 95 वाक्य 1 तावणू 7 पर्यंत कोणीय वाचयेत उबे रावण वटल्यान कीर्तन म्हणटा पळया. कीर्तन 95 वाक्य 1 तावण. बाये कडेन बस, बावेक उबे राव. गट्ट वाच बा, गट्ट वाच. तूं 1 तान 3 वाच, 4 तान 6 तूं वाच. ओके या उल्हासान गावया मागीर. हां गितां गायन आनी ताका वाकाणुया मागीर. तो वर्तो देव, तो वर्तो रायतो मागीर. पर्वताचे शिकार ताचे जाय बस. एक घडी बस बाबा. बाय तूं मुखासून रंगा 5 ताण दर्यो तासो. हां तुवें सकाळां खातीर वाचिचें. व्हडल्यान म्हळ्यार व्हडल्यान वाच, सकाळां आयकून. हां दर्यो तासो म्हणून. कित्याक ताणें तो रचला. हां ताच्या हातांनी घडलेली सुकी भुंय ताची मागीर. येया मान बागावया, स्वर पडुया, आमकां रचल्या सुरेस्परा मुखार दिमी मारुया मागीर. कित्याक तो आमचो देव, आमी ताच्या सोरवाची परजा. ताच्या हातान चलयलेल्यो शेळयो. आज आमी ताचो ताळो आयकोवया. बोस बाये पळया कितलें सोबीत कीर्तन. तेंत कीर्तन आमचें जिवीत करन हांगासर आमी सकाळां आयल्या. आमच्या देवाची स्तुती करन आमकां पुरो जायना जावं. एका आवयक तिच्या भुरग्यां विशयान उलोवंक पुरो जायना खंय. तशेंच बापायक, एका आवय बापायक ताच्या भुरग्यां विशयान उलोवंक पुरो जायना खंय. तर आमकां आमच्या देवाची स्तुती करूंक पुरो जायना जावं. भावार्थ आमचो आनीकय सोडून दी. आमच्या देवाची स्तुती करन आमकां उल्हास भोगूं दी, दादोचकाय भोगूं दी. अपुर्ब्याचें गीत आसा, हालेलुया स्तुती माडिरी. हालेलुया स्तुती माडिरी म्हणलें गीत आसा.
ದೈವಿ ಗೀತ ಪುಸ್ತಕ ಅಂತ ಗೀತ್ ನಂಬರ್ 112 112 आम्ही सगळं हालेलुया म्हळ्यार सोम्याची स्तुती करा म्हणून आम्ही सगळ्यां सांगाता मेळया सोम्याची स्तुती करणं आमकां पुरो जायना जावं त्या सोम्याची स्तुती करणं हालेलुया स्तुती ಮಾಡಿರಿ म्हणलें गीत सगळां संतोषान गावणं कळ्ळा त्या दादोस काय ना संतोषान गावणं तें किर्तन 95 आमचें करणं किर्तन कितल्याय वर्सां तें घडलें तें किर्तन आमचें करणं भावार्थान भक्तीपणान भाव मागण्याच्या स्पिरितान हें किर्तन आमी गावया तुमच्या गीता बुकांत 551 51 पळयो बेटिया ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ ನಮ್ಮ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ ನಮ್ಮ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 Alleluia, 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 Alleluia. ಶಿಲುಬೆಯ ಯಜ್ಞಾತಿ ನಿನ್ನ ರಕ್ತವ ಸುರಿಸಿರಿ ಶಿಲುಬೆಯ ಯಜ್ಞಾತಿ ನಿನ್ನ ರಕ್ತವ ಸುರಿಸಿರಿ ಪಾಪ ನಿವಾರಿಸಿ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಿದಿರಿ ಪಾಪ ನಿವಾರಿಸಿ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಿದಿರಿ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ ಮಾಡಿರಿ ನಮ್ಮ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ ಮಾಡಿರಿ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ ಮಾಡಿರಿ ನಮ್ಮ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ ಮಾಡಿರಿ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 Hallelujah, 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 hallelujah. ಸದಾ ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವೆನೋ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಿ ಸದಾ ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವೆನೋ ನಿನ್ನಾತ್ಮ ಹೊಂದಿ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ಅರಿತು ಬಾಳುವೆ ನಾನೆಂದು ನಿನ್ನಾತ್ಮ ಹೊಂದಿ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ಅರಿತು ಬಾಳುವೆ ನಾನೆಂದು ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ ಮಾಡಿರಿ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ ಮಾಡಿರಿ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ ಮಾಡಿರಿ ನಮ್ಮ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ ಮಾಡಿರಿ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ ಮಾಡಿರಿ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ ಮಾಡಿರಿ
ನಮ್ಮ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ ಮಾಡಿರಿ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 तळयो पेटून स्तुती करया अर्गां दिवया ताणें केल्ल्या उपकारांक ताचो उपकार बावड्या देव आमचो इतलो बरो इतलो मोग करता आमचें पोशण करता जतन करता मेटा मेटा सांबाळटा कितली स्तुती गायल्या रे ती उणींत संतोषान उपकारी म्हणून दिनवासी काळजान गावया ಯೇಸುವ ನಂಬಿರಿ ನಿಜ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವಿರಿ अकडा ಯೇಸುವ ನಂಬಿರಿ ನಿಜ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವಿರಿ ನಿತ್ಯ ಭಾಗ್ಯವ ಪಡೆಯಿರಿ ಎಂಬ ವಾರ್ತೆಯ ಸಾರುವೆನು ನಿತ್ಯ ಭಾಗ್ಯವ ಪಡೆಯಿರಿ ಎಂಬ ವಾರ್ತೆಯ ಸಾರುವೆನು त्या खातीर ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ ಮಾಡಿರಿ ನಮ್ಮ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ ಮಾಡಿರಿ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ ಮಾಡಿರಿ ನಮ್ಮ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ ಮಾಡಿರಿ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 Hallelujah, hallelujah, hallelujah. दुनिया तो बात Hallelujah, hallelujah, hallelujah. 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 Hallelujah, hallelujah. डोळे दापून भवत्तान मुक्तिपदान स्तुती करूया अर्घ देऊया Hallelujah, देवा स्तुती करूया अर्घ देऊया हालेलुया 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 Hallelujah, hallelujah, hallelujah. करता तुम्हारा दान करता तुम महिमा देता हालेलुया हालेलुया तू आमचा देव तुम जो देव तुम जो तुम्ही तुका नाव अर्गा तुका नाव आराधना तुका नाव महिमा हालेलुया हालेलुया वगळा वंदन जेजू महिमा तुका आराधना तुका वगळा तुका वंदन तुका हालेलुया 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 तुम्ही जेजू सर म्हणजे कत तुका भेटयता सर म्हणजे दुश्मन तुका भेटयता म्हाका दोस्ती समस्या पिडा दुःख दुश्मनाची इजा सगळी काट मग तुझ्या सत्तेन बर जेजू तुझ्या कुसाच्या अमोली रक्तान म्हाका भिजय तुझ्या रक्तान म्हाका भिजय तुझ्या सत्तेन म्हाका भिजय तुझ्या पवित्र आत्म्यान सर कष्ट सर अपाय सर अनवारा विघ्न म्हणजे काणवडे जेजू म्हाका सुटका दी सर म्हज्या पथकांतले पथकाच्या बंदपथांतले आपण सापायांतले विघ्नांतले राखणोर जेजू हालेलुया 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 दोन्ही हात हृदयाकडे दवरा दोळे दांपा म्हणा देवा बापा
देवा जेजू बापा जेजू क्रिस्ता जेजू क्रिस्ता पवित्र आत्म्या पवित्र आत्म्या हांव तुजो हांव तुजो मोग करता मोग करता अर्गां दिता अर्गां दिता पगलाप दिता पगलाप दिता तुज्या पांया मुळांत बसता तुज्या पांया मुळांत हांव तुका बसता हांव आयकता तुका आमी आयकता तुका आराधन भेटयता वरदान भेटयता तुजी स्तुती हांव करता तुजी स्तुती हांव करता तुजे कुशे प्रमाणे जियेता तुजे कुशे प्रमाणे म्हजी जी- खुशी न्ही म्हजी खुशी न्ही तुजे कुशे प्रमाणे तुजे कुशे प्रमाणे हांव जियेता हांव जियेता. तुजें उतर आयकोन तुजें उतर आयकोन म्हजी जिणी म्हजी जिणी तुजेर बांदून हाडटा तुजेर बांदून हाडटा. म्हज्या जिविताची पाळां म्हज्या जिविताची पाळां तुजेर रोंबयता तुजेर रोंबयता. म्हजो भावार्थ म्हजो बरवसो म्हजो मोग त्रिएका देवा त्रिएका देवा त्रिएका देवा. देवा बापा देवा बापा. देवा पुता देवा पुता. देवा पवित्र आनी पवित्र आत्म्या. तुजे थंय कंसयता तुजें थंय कंसयता. म्हजें जिवीत तुजेर बांदून हाडटा तुजेर बांदून हाडटा. म्हजें जिवीत म्हजें जिवीत तुजेर बांदून तुजेर बांदून हाडटा हाडटा. जेजू क्रिस्ता जेजू क्रिस्ता. जेजू क्रिस्ता जेजू क्रिस्ता. तूं म्हजो सोमी तूं म्हजो तूं सोमी. म्हजो धनी तूं म्हजो धनी. तूं म्हजो बरो गवळी तूं म्हजो तूं म्हजें खडप तुजें खडप. तूं म्हजें बुरूज तुजें बुरूज. तूं म्हजें झुजा हातेर म्हजें झुजा तूंच हातेर. म्हाका जाय तूंच म्हाका तूं जाय. म्हाका पाव म्हाका पाव. तुजेर हांव बरवसता तुजेर हांव बरवसता. अर्गां जेजू अर्गां जेजू. वगडाप जेजू वगडाप जेजू. वंदन जेजू वंदन जेजू. स्तुती जेजू स्तुती जेजू. एक मिनट मौन रावून दोळे दंपून कितें उलोवंक जाय जेजू कडेन तें उलया मुखास या मुखास या आमी समाधान भोगता की पळया तृप्ती संतोष दादोसकाय इतलीच बरो इतलो दादोसकाय आत्मीक दादोसकाय म्हणचे हाका एका रितीचें समाधान इंग्लिशान म्हणटा सेरेनिटी सॉलिट्यूड जेजू सांगता भोगचें आनंद भोगसो हें खंयी मेळना आयस्क्रीम पार्लरान मेळना तें सुपर मार्केटीन मेळना तें विमानार बसल्यारय मेळना तें दोणीर बसल्यारय मेळना तें व्हडल्या पेस्ताच्या सांतेक आयिल्ल्या पाळण्यांत बसल्यारय मेळना तें खंयी मेळना तें मेळचें हांगा मात्र जेजू कडेन मात्र सेरेनिटी समाधान तृप्ती संतोष आमचो नियाळ आमी मुखास या सोम्याची स्तुती केली ताका आमी अर्गां दिलीं ताचो आमी मोग नियाळ्ळो आतां आमी मनीस आनी देव देव कितलो बरो साबारपोटी हांव कितलो खोटो देव कितलो दादोशी हांव कितलो मस्तपटी सुवार्थी मनीस गर्वी आनी हट्टी जाता पातका वयर पातक आदारता चुकोवन पडटा निसरून पडटा पूण देव ताचो मोग उणो करिना देव दयाळ देव बक्षण्याचो बाप होजेया प्रवादीच्या पुस्तकांत अध्याय 11 होजेया प्रवादी अध्याय 11 पेज 1650 होजेया प्रवादी मरे पात देव आमकां कितें म्हणटा पळया 1650 म्हज्या प्रत्येंत तुमच्या प्रत्येक नंबर चेंज आसून पुरो धाकटे प्रवादी म्हणटात आनी होजेया प्रवादी आपल्या मोगा विशांत देव कितें म्हणटा पळया कोणा मेळ्ळें गी कोणी मेळ्ळें उबें रावन वाचयेत अध्याय 11 वाक्या 1, 2 आनी 4 ओके देव म्हणटा या वाच अध्याय 11 वाक्या 1, 2 आनी 4 आनी 9 या इस्रायल भुरगो आसतना हांवें ताचो मोग केलो पळया कितलो चड तांकां हांवें लागीं आपयलें तितली चड म्हणजे तांकां पयस गेली खंय गेली मुखार बोंब्या पुजा गेली
हातांत घेतली हां पळय हांवें तांकां बरें करूं चिंतलें ती वळखूंक ना मागीर मोगाच्या बांदांनी ओडून लागीं हाडलीं कितें जालें हांवें बागोवन तांकां जेवण वाडलें ना वाक्य 9 कितें जालें हां इतलें तांणी वायट केलें जाल्यार म्हज्या मोगाक हांव वायट काडचो ना पळया देवाचें चिंता पळया हांव म्हाका फारीकपण घेना हांव तांकां शिक्षा दिना हांव म्हजो राग तांचेर काडचो ना मागीर हांव नाच करचो ना हांव शिक्षा दिना हांव देव मनशां बरी न्ही मनीस आत्ता एक चिंता मागीर एक चिंता वो बरें केल्ल्या की पाड केल्ल्या की पाड करता मो बरें केल्ल्या की पाड करता मागीर हांव देव तुमचे मदें हांव पवित्र मागीर जायत बा देव बरें करूं हांव रागान तुजे अशी पाटी येवचो ना आमचो देव कितलो बरो पळया ताचो मोग कितलो पळया निर्गमन ग्रंथांत अध्याय 19 एक्झोडस चॅप्टर 19 तेसर वाक्या 4 तो आमकां अशें म्हणटा हांवें इजिप्ताक कितें केलें आनी तुमकां कशें गारुडाच्या पाकट्या वयर बसून मोजेशी हाडली म्हणून तुमच्या दोळ्यांनीच तुमी देखलां हांवें तुमचो इतलो मोग केलो की तुमकां गारुडाच्या पाकट्या वयर बसून हांवें तुमकां हाडलें म्हळ्यार तितलो मोग हांवें तुमचो केलो हांवें तुमकां वायट करुना उपरांत देव आपल्या पुता जेजू मरिपात आमचे लागीं उलयलो लुकान बरयल्ल्या सुवार्तेंत अध्याय 13 वाक्या 30 आनी 4 आमकां अशें म्हणटा पळया ये जेरुजालेमा प्रवाद्याक तुवें ज्यूशी मारताय आनी देवान धाडलेल्या दुतांक तूं फातरायताय एक कोंबी आपल्या पिलांक पाकट्या भितर एकठांय करता तशें तुज्या भुरग्यां बाळांक एकठांय करूंक कितलेशे फावटी हांव आशेलो पूण तुवें म्हाका सोडलें नाय पळया देव कोंबयेन आपल्या पिलांक पाकट्याच्या भितर घेतल्या बरें आमकां घेता सगळ्यांक मस्त फुडें आमकां समजना कोंबयेन आपल्या पिलांक तिच्या पाकट्या भितर रक्षण दिवच्या भशेन भावांनी भयणी तुका आनी म्हाका देव आपल्या रक्षणाचे पाकटे विस्तार धरून ताणें आमकां भितर घेतलां हांवें तें तुवें अनुभव करीजे मस्त बरी कश्ट येताना देवान आमकां सोडलां म्हणलें चिंतप येवं पुरो हांगा येयले आमी सगळें आमचो भावार्थ घट करया आज तुमी कोण पुरा टीव्हीर हे मागणें पळोवन आसात की तुमचो भावार्थ घट्ट करा एक कोंबी आपल्या पिलांक पाकट्या भितर दवरून गोणीतान राखता तुमी पळयलां कावळ्यातान राखता ती गोणू त्या पिलांक व्हरोंक आयली जाल्यार कोंबी कितें करता त्या कावळ्याच्या फाटल्यान धांवता ताका कोंस मारूंक पळया आमचो देव त्या कोंबयेच्या की कोरड वांट्यांनी बरो तितलो आमचो मोग करता देखून आज आमकां ताणें आपयलां येया म्हज्या पाकट्याच्या भितर रक्षण घेया म्हजी भद्रती सोदा म्हजी ऊब बघा म्हजें रक्षण सोदा तुमचो भावार्थ घट करा बरवसो जिवाळ करा मोग क्रियाळ करा दादोशी जाया काळजां पेटोवन दीत आत्मो जिवाळ जावं दी मोत चुरुक्कू जावं दी कूडी बरी भलायकेन भरून दी घरा कुटुंब संतोषान भरून दी ईस्ट अँड वेस्ट फॅमिली इज द बेस्ट ईस्ट अँड वेस्ट फॅमिली इज द बेस्ट हें सोबीत करून देव आमकां बळ दिवन देखून तो जेजू आज तुका आनी म्हाका आपयता येया आमी ताचें रक्षण बगया कंदार आसा जेजू आपयता म्हाका तुका गोपांत आपल्या जेजू आपयता कंदार सोदून काडा दैवी गितां पुस्तकांत कंतार नंबर 148 जेजू आपयता आज तुका आनी म्हाका जेजू आपयता ताच्या पाकट्या भितर आसरो घेवंक
ताचें रक्षण भोगूंक ताचो सांगात भोगूंक तें गीत आमी बरें करून गावया. सांगात आस आमचो भाव हांगा जॉन कितलें बरें करून गितां गायता पळया, कितलें बरें करून गायता, कितलें बरें गावंक आमकां शिकयता तो. ताचे खातीर मागया ताचो ताळो आनीक बरो जावं दी, आनीक हजाराचे हजार 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 जाणांक तो मागोवंक हाडून दी, लागीं व्हडून दी, लागीं व्हडून दी ताचो ताळो, तो जेजूचो ताळो तो लागीं व्हडून दी, गावंक शिकोवन दी आमच्या भुरग्यांक, आमच्या तरणाट्यांक जेजूच्या लागीं येवंक असले ताळे आदार जावं दी, प्रेरणा जावं दी. ताचे खातीर आमी मागया आनी गावया. जेजू आपयता, जेजू आपयता, म्हाका तुका गोपांत आपल्या जेजू आपयता. जेजू आपयता, जेजू आपयता, म्हाका तुका गोपां आपल्या जेजू आपयता. सकड़ा जेजू आपयता, जेजू आपयता, म्हाका तुका गोपां आपल्या जेजू आपयता. कितें आपयता? दुकां आमची पुसता, धैर्यान आमकां भरता, दुकां आमची पुसता, धैर्यान आमकां भरता. खंयच्याय घडये उलो दिल्यार तक्ष जेजू लागीं आसता. खंयच्याय घडये उलो दिल्यार तक्षण जेजू लागीं आसता. जेजू आपयता, जेजू आपयता, म्हाका तुका गोपांत आपल्या जेजू आपयता. जेजू आमचे कश्ट जाना, आमचे दुख जाना, आमचे समस्या जाना, आमी काडची वावंट तो जाना, आमी भोगची पुरो आसा तो जाना, आमचे कंगाल जाली रीत तो जाना. आयच्या वांजरान आमी आयकतले आमी वेळार आमचे कश्ट तो पळयता, आमचे समस्या तो पळयता, तो वगेत बसना, तो आमच्या कुमके घेता, तो आमच्या आदाराक घेता. आमी ताका उलो मारतना तो उठता आनी वादळ थंड करता. आनी जेजू म्हणटा आमकां भियेनाकात, हांव तुमचे सांगाता आसा. ही उतरां चिंतून गावया आमी दुसऱ्यांच्या रान. कश्टां सांपडताना, नश्टांनी अडसताना, कश्टां सांपडताना, नश्टांनी अडसताना, निराश नाका, निराश नाका, धैर्यान आपय, धैर्यान आपय, तो तुका उखलून धरता. निराश नाका, धैर्यान आपय, तो तुका उखलून धरता. सगळा जेजू आपयता, दोन्ही हात अर्ध्यात दवरया, काळजाकडे दवरया, जेजू आपयता, दोन्ही हात काळजाकडे. म्हाका तुका गोपांत आपल्या जेजू आपयता. म्हाका पिडा येताना, म्हजी पिडा सडटाना, म्हाका गुळयो खाणेचे पडटाना, सर्जरी करीचे पडटाना, चिकित्सा घेवचे पडटाना जेजू आपयता. पिडा पडटा, म्हणजे पिडा तकलेच्या तुदयेतान पायाच्या मुळा पर्यंतली, पोटा भितर आसची, काळजांत आसची, शिराणी आसची, रक्तांत आसची, गांठींनी आसची, दोळ्यांनी, कानांनी, नाकांनी, हातां पांयां आसची, सगळी पिडा जेजू आपडटा आनी गुण करता. येया हांव तुमची पिडा गुण करता म्हणटा. गावया आमी तिसऱ्यांच्या रानां. पाणसांको 20 पीडे शिडे वेळा जेजू
जिसू ओलो दिल्या कोणी तो जावती भेदभाव भलायकी ताची पाटी देता होई कोणी तो जावती भेदभाव नासता भलायकी ताची पाटी तुका भलायकी दिता स्वीकार कर घे ग भलायकी आपयता बाबा बहिणी तुका जेजू आपयता तुका जेजू आपवडता तुझी भलायकी तुका पाठी दिता तुझ्या मोतीची भलायकी तुझ्या काळजाची भलायकी तुझ्या कुडीची भलायकी तुझ्या हातापायांची भलायकी वेलंगणी माई भलायकेची माई पुता लागे मग तुका दिता होय जेजू तू आपयताय जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका गोपान आपल्या जेजू आपयता तुमची जाप वय जेजू तू म्हाका आपयताय ओय जेजू तू म्हाका आपयताय म्हाका भलायकी दिवच्याक ओय जेजू तू म्हाका म्हजी आपयताय पिडा गुण करच्याक ओय जेजू तू म्हाका म्हज्या आपयताय तकलेची पिडा गुण करच्याक ओय जेजू तू म्हाका म्हज्या आपयताय मोतीची पिडा गुण करच्याक ओय जेजू तू म्हाका म्हज्या आपयताय तोंड्याची आनी ताळ्याची पिडा गुण करच्याक ओय जेजू तू म्हाका म्हज्या आपयताय गोमटेची दूख गुण करच्याक ओय जेजू तू म्हाका म्हज्या आपयताय फाटीची दूख गुण करच्याक ओय जेजू तू म्हाका म्हज्या आपयताय काळजाची समस्या दूख गुण करच्याक ओय जेजू तू म्हाका म्हज्या आपयताय कोपसाचे समस्या गुण करच्याक ओय जेजू तू म्हाका आपयताय म्हजे उस्वास करचे समस्या गुण करच्याक ओय जेजू तू म्हाका म्हज्या आपयताय पोटा भितरली सगळी पिडा गुण करच्याक ओय जेजू तू म्हाका म्हज्या आपयताय आणकिटेंतली पिडा गुण करच्याक ओय जेजू तू म्हाका म्हज्या आपयताय किडण्याची समस्या परिहार करच्याक ओय जेजू तू म्हाका आपयताय म्हज्या सगळ्या कुडींतल्या पिडा गुण करच्याक ओय जेजू तू म्हाका आपयताय डायबिटिकाची पिडा गुण करच्याक ओय जेजू तू म्हाका म्हज्या आपयताय कानाचे दोळ्याचे नाकाची पिडा गुण करच्याक ओय जेजू तू म्हाका म्हज्या आपयताय हाडांची पिडा गुण करच्याक ओय जेजू तू म्हाका म्हज्या आपयताय कातीची पिडा गुण करच्याक ओय जेजू तू म्हाका म्हज्या आपयताय शिराची पिडा गुण करच्याक ओय जेजू तू म्हाका म्हज्या आपयताय मोगाच्याची पिडा गुण करच्याक ओय जेजू तू म्हाका आपयताय न्हिदलेल्या पिडेस्तां गुण करच्याक ओय जेजू तू म्हाका आपयताय घरांनी वळवळच्या पिडेस्तां गुण करच्याक ओय जेजू तू म्हाका आमच्या आपयताय मालकड्यांची भुरग्यांची पिडा गुण करच्याक ओय जेजू तू म्हाका आपयताय वखदांतली पिडा गुण करच्याक ओय जेजू तू म्हाका ह्या आपयताय वेळार व्हेंटिलेटरान आसल्या गुण करून फाटीं हाडच्याक ओय जेजू तू म्हाका आपयताय गावया पिडे शिडे वेळा जेजू ओलो दिल्या तकडा पिडे शिडे वेळा जेजू ओलो दिल्या कोणी तो सावती भेदभाव नासता भलायकी ताची पाटी दिता कोणी तो जावती भेदभाव नासता भलायकी ताची पाटी दिता जेजू आपयता जेजू आपयता तुका गोपांतातल्या जेजू आपयता सॉफ्ट जेजू आपयता आणि की सॉफ्ट जेजू आपयता जेजू आपयता जेजू आपयता जेजू आपयता जेजू
ओई भावा आनी भयणी आमी आयल्या आमच्या मोगाळ देवाच अशी आनी तोय बोगसाणें दिवचो देव. चक्कड धर्मांत तांचोच म्हणलें बरेंपण आसा. हर एक धर्म बरोच खंयचोय धर्म पाडना. हर एक धर्म देवा लागीं तसो शिकयता. जर तर आनी एकल्या पाड करून शिकयता तो धर्म न्ही. चक्कड धर्म देवाचो मोग शिकयता. पूण आमच्या क्रिस्तांव धर्मांत आनीक एक विशेश आसा. तें कितें म्हळ्यार देव आमचे लागीं उलयता. आमचो देव मोणो देव न्ही, तो उलयता. खंय उलयता? प्रत्येक जावन कुंभसाराक दिमी घालतना वैयक्तीक उलयता. कितें म्हणटा? पुता दुवे तुजी पातकां बगसली. पळया लोक खंय खंय येता आनी देवाण उलोवचें आयकोंक. पूण आमच्या सोदून आमी खंय वचचें म्हणना. कुंभसारा गेल्यार जालें बेस्ट. तूं कुंभसाराक वचोन दिमी घालतानांत उलोवंक सुरू करता तो. वय गे वय पुरा पथकां सांगली आपणाक कितें म्हणटा? पथकां गेल्या हिंगी यमखंडा येताय म्हणटा गे. घरा काय बापूय म्हणून वगडना पुरा पुताक आनी तुवेक. आवय म्हणून पुरो वगडना. पूण आमचो देव हांव तुजी पथकां बक्षितां मागीर आयला न्हय वच म्हणटा गे. हांव तुजी पथकां बक्षितां समाधानेन वच. कितलीं बरीं उतरां पळया गे. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. कितें म्हणटा आमचो देव? पुता दुवे सांगा हांव तुजी पथकां बक्षितां समाधानेन वच. असलो देव खंय मेळत आमकां. पूण तुवें कुंभसाराचो मोग करीचे मात्र. पोर कारकोळ कुंभसार जाल्ल्या उपरांत आनी येवन ज्या वर्सा कारकोळ कुंभसार जाल्यार ती उतरां आयकोवचीं गे दाळा. हय न्हय? जानेवारींत कुंभसार जाताना आयकल्यार येवच्या जानेवारी वर्सांत रावलो जाल्यार मोदें विजा आयली जाल्यार देखून आमचो देव बोगसाण्यांचो देव, बोगसाणें देवचो देव. ताणें उलोवचें आयकचें जाल्यार आमी कुंभसारा वचचें. हांव 2 फावटी वाराणसी गेलो. आमचें मिटींग आसलें. दोनीय फावटी गेल्ल्या वेळार लोक येता. हांव हिंग गेलो गंगा न्हंयक देंवच्या खातीर. आमी वचून देवलां. पथकां बगसतात म्हण न्ही, सकडलो देखलो पळोवच्या खातीर हांव देवलो. दोनीय फावटी हांव गेल्ल्या वेळार तें उदक इतलें मेळेंगी, इतलें कोदळगी, इतलें कस्तळ येता तांतल्यान. आनी तातूंत लोक अक्रिस्तांव लोक नाता. आनी ती म्हणटात तातूंत नाल्यार पथकां तांची पातयेनी पथकां बगसतात म्हणून तांची पातयेनी. मस्त जावन थंय न्हिदल्यात पुरा. थंय मरूंक थंय मेल्यार तांची पातयेनी मोक्षा मेळटा. बरें. पूण म्हाका आनी तुका भावांनी भयणी उदकाक देव जें म्हणना. आमचो सागोर आसा. कोण तो सागोर? बोगसण्याचो सागोर. कोण तो? आमचो देव. बोगसूंचो देव. समाधान उलोवचो देव. एक समाधान बघता बाच्या म्हजो देव म्हणजे लागीं उलयलो. पथकां हांवें केलीं जाल्यार नितळ म्हाका केलें. पुता म्हळें म्हाका, पुता म्हळें म्हाका, दुवे म्हळें म्हाका. हांगा आसलें, हांगा देवलें, हांगा आसलें नापयस जालें. ती कुंभसाराक दिमी घालतना एका क्विंटलाची गोणी माथ्यार दवरल्या बरी. हांव जाणा तुमी कितले जाणांनी क्विंटलाची गोणी वावयल्या म्हणून. हांवें क्विंटलाची वावोवना पूण ल्हान आसतना व्हडली व्हडली वावयल्यात. घरा काम करतना कोली, लांकूड, सारें तें पुरा वावयलां. सादारण क्विंटला पर्यंत बगतालें. इतलें जड तें. व्हडले व्हडले पणस, घडाई ते आमकां सांतेक व्हरोंक आहले. पयस 4 मैलां सोलोवन माथ्यार वावोवन सांतेक व्हरोंक आहले. 4 मैलां, 4 न्ही 5 मैलां पानां, घडाई, रांदोई ती माथ्यार वावयची आहली. मागीर रिस्का लावसोंक आहलें आमकां. 5 मैलां चलचें आनी माथ्यार नाय न्ही रेका ब्रेस्तारा सांतेक 5 वरां पानां पुरा माथ्यार व्हांवण काडून घडाई व्हांवण तशें गेल्यार मागीर जेवंक मेळटालें आमकां. येदें व्हडलें जड माथ्यार वावयताना तें हे फुडें सांतेन दवरून दिल्ल्या उपरांत बादचाव समाधान जालें. जें माथ्या वयलें गेलें 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 गेलें
ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನೋ. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನೋ. Alleluia, 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 Alleluia. ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು, ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು. ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು, ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ತಾಯಿಯಾಗಿರು, ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ಸೋಲಿನ ತಾಯಿಯಾಗಿರು. ಸಮಯದಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು, ಸೋಲಿನ ಸಮಯದಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು. ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ತಾಯಿಯಾಗಿರು. ಸೋಲಿನ ಸಮಯದಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು. ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನೋ. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನೋ. Alleluia, 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 Alleluia. आता जेजू आमच्या लागीं येता, आमच्या लागीं हे जेजू म्हणून आमी आपयलें. जेजू खरोच आतां लागीं येता. पवित्र उंड्या रुपाराचें पवित्र दर्शन आमकां दिवंक येता. थोडो वेळ येवकारी सांगल्यार जेजूचें आराधन करूंक करसूंक आमी आसा. आमचें तन मन धन सगळें त्या येवकारी सांगल्यार जेजू गोत्त पळोवन आमी करसूंक आसा. तो येवच्याक आमी तयाराय करया, आमचें मन तयार करया, आमचें काळीज तयार करया. एकीनपणाचें आराधन करूंक आमी आयतीं जावया. पुण्या रुपारांच्या जेजूक दिमी मन आराधन करया, सर पडून गावया. नमो नमो सर्वेस्परा म्हणलें गीत गावन ताका आमचे मदें आमी आपोवया. Psalm 76. Namo namo Jesu Christa, undiaru parli punascha. Namo namo sudbunna, sakramenta tam karakcha. Namo namo Jesu Christa, undiaru parli punascha. Namo namo sudbundara, sakramenta tam karakcha. Sergi sotivto amka melo raula. Sergi sotivto amka melo raula. Lipon tume undia cheru getna. Lipon tume undia cheru getna. Undia vaina im tu am cengkan sata. Undia vaina im tu am cengkan sata.
आमच्या मोगान बरो तुका समर्पिता आमच्या मोगान बरो तुका समर्पिता नमो नमो जेसू ख्रिस्ता उंड्यारू पारली पोणाच्या नमो नमो सुडबोंडारा सक्रमेंतांतां कारच्या जिणयेचे सूख तुका सांगूंक आयल्या जिणयेचे सूख तुका सांगूंक आयल्या तुझे ताण बुसवून आशीम हांगा रावया तुझे ताण बुसवून आशीम हांगा रावया जेसूये आमकां मेळोवंक तूं ये जेसूये आमकां मेळोवंक तूं ये तुजे कृपेचें देण्या मांडर घेवन ये तुजे कृपेचें देण्या भांडार घेवन ये नमो नमो जेसू ख्रिस्ता ओंड्यारू पारली पोणाच्या नमो नमो सुडबंडारा सक्रमेंतांतां कारच्या परत्याने बोटी नमो नमो जेसू ख्रिस्ता उंड्यारू पारली पोणाच्या नमो नमो सुडबंडारा सक्रमेंतांतां कारच्या हालेलुया Alleluia, 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 परत्यान Alleluia, 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 Alleluia. हे जेजू तुझे पवित्र दर्शन दिवंक तूं आयलाय सर्ग तुजो निवास तरी तुका सकलतो कर्ण मनशा रुपी ह्या संवसारीक येवन निमाणें आतां उंड्या रुपार तूं लिपोवन आमकां तुजें पवित्र दर्शन दिताय देखून तुजी स्तुती कर्ण आमी परत्यान गायता नमो नमो जेसू ख्रिस्ता उंड्यारू पारली पोणाच्या नमो नमो सुडबंडारा सक्रमेंतांतां कारच्या आमच्या मोगा पासो तूं कुर्साचें मरण तुवें सोंसली कस तुवें भोगली दूख तुवें सोंसली पातक एक सोडनो हेर सगळ्यां तूं आमच्या गतीन जियेलोय देखून तुजी स्तुती करून आमी गायता नमो नमो जेसू ख्रिस्ता उंड्यारू पारली पोणाच्या नमो नमो सुडबंडारा सक्रमेंतांतां कारच्या आमकां भाग्यवंत करच्याक
कुरपेच्यो झरी तुवें वारयल्योय तरी एका मेटा मेटांक आमकां तुवें तुज्या उदंड आशिर्वादांनी भरल्याय भरपूर देण्यांनी सोबयलाय आमकां तूं सांबाळताय आत्मी पोशण आनी कुडीचेंय पोशण तूं आमकां दिताय असल्या दैवीक दिरव्यांनी आमकां भरून पोसुल्ल्या खातीर तुजी स्तुती करना आमी गायता नमो नमो जेसू क्रिस्ता उंड्या रुपाळी पोणाच्या नमो नमो सुडबोंडारा सक्रमेंतांत आमकां रक्षा आमचा संगीतूं दीस आनी रात समकताय आमचो आदर तूं चलताय येया तुमी कश्ट तेल्यानो वजन वयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशेव दिता म्हणलो तूं आमचे कश्ट तूं घेताय आमचें वजन तूं वावयताय आमची पिडा शिडा तुवें वावयली आमकां त्या गायांत आमच्या गायी तुवें गूण केले आमकां पातकां धुवल्याय आमकां बागेवंत केलाय आमकां कुरपेण भरलाय या खातीर तुजी स्तुती करना आमी गायता नमो नमो जेसू क्रिस्ता उंड्या रुपाळी पोणाच्या नमो नमो सुडबोंडारा सक्रमेंतांत आमकां रक्षा नमो जेसू क्रिस्ता उंड्या रुपाळी पोणाच्या नमो नमो सुडबोंडारा सक्रमेंतांत आमकां रक्षा सोम्याचो सांगात आमी बघुया आमचो पाप साहेब आमकां म्हणटा येवकर इस्तांतल्या जेजूक आराधन केल्ल्या शिवाय ताचो सांगात भक्ती सवय आसा केल्ल्या शिवाय सोम्या जेजूक जाणा जावंक असाध्य मौनपणांत जेजूचो सांगात आमी अनुभव करता वन कॅनॉट नो द लॉर्ड विदाउट बीइंग इन द हॅबीट ऑफ एडोरिंग हिम इन सायलेन्स आनी मुखासून तो म्हणटा बेजाराय उसारण म्हणटा अजून साबारांक येवकार इस्तांतल्या जेजूचो ताच्या आराधनाचो महत्व कळीत ना येवकार इस्तांतल्या जेजू लागीं येवंक आराधनांत वेळ करसूंक लोक फाटी फुडें करता म्हणटा पापा वैगी म्हाका आनी तुका ती उर्बा आसा देखून त्या सोम्या सांगाता वेळ करसूंक आमी आयले हांव सोम्यानंत म्हणलें म्हजे सांगाता रावोन जागरण करा म्हजे सांगाता रावा कोण तो देव मनशांक आपयत म्हजे सांगाता रावा म्हण देवाक आमचो सांगात जाय गी तो मनशाच्या सांगातपणाक आशे येता लाल येता कित्याक म्हळ्यार एक पूत एक दू बापायच्या आवयच्या हातांत आसतना काही रगलेनात देखून म्हळ्यार आमी म्हजो पूत बेंगळूर आसा म्हजी दू थंय गेलें सुकलें कॉन्टॅक्ट ना नेटवर्क ना सोम्या सांगाता नेटवर्क घट्ट केल्यार आमी सुकना मस्त पटी म्हाका आनी तुका बिजी आमचें नेटवर्क बिजी आसता कॉन्टॅक्ट करूंक जायना देखून आमी सुकता पूण येवकार येतालो जेजू म्हणटा तुजें तें नेटवर्क इल्लें उणें कर हें नेटवर्क इल्लें चड कर तुमी पळया आतां कितलीं कामां आहलीं तुमकां वयमू राटावळां आहलीं तें नेटवर्क देखीक दवरन हें नेटवर्क घट्ट करच्या खातीर आयल्यात संतोश पावा दादोशी जाया फाटीं येताना काळजांत मोतींत आत्म्यान बरोवन तुज्या व्हरतल्यात तुमी कतको उपजवतलो सोम्या सांगाता आमचें नेटवर्क घट्ट करया जुआंवचो वांजेल अध्याय 1 वाक्या 30 आनी 5 आपोस्तलांनी वा सिसांनी जेजू लागीं विचारलें जेजू तूं खंय रावताय कितें म्हणालो जेजू येया आनी पळया
पळया जेजू तूं खंय रावताय सोमी म्हणालो सोम्या म्हण येते आल्या वो ती फलाण्या गांवांत रावता ताणें म्हणवना तुमकां हांव खंय रावता पळोवंक जाय येया पळया तुम्ही आज म्हण केला नाल्यार तुमकां टीव्हीर पळयता लायव्ह येया आनी पळया म्हण आयल्यात आनी इवांजेलिस्ट आमकां म्हणटा गेले पळयले आनी फाटी येवना कितें म्हणटा इवांजेलिस्ट गेले आनी त्या दिसा ताचे सांगाता रावले आनी दुसरे दिसा घालून जालें दुसऱ्या दिसा जाल्लें बरेंपण अनुभव करून हेरांक सांगलें आनी हेरांकी आपोवन हाडलें प्रेज द लॉर्ड तें गरज देखून आमकां सोम्यान आमकां आपोवन हाडलां ताचे सांगाता रावया ताचो सांगात भेटया मोइजे देवा सांगाता 40 दीस 40 राती रावलो पर्वतार सक्तेन बरलो एलिया प्रवादी देवाच्या होरप दोंगरार देवा सांगाता रावलो सक्तेन बरलो देवा सांगाता रावली कोणी रित्या आतांनी फाटी वचनात पाद्र्या म्हणून म्हाका सुरवेर सांगलां तुमी आयकता येताना रित्या आतांनी देव तुमकां फाटीं धाडचो ना अत्म्यांत काळजांत कुडींत मोतींत भरून देव भरून धाडटलो तुमकां दोश धाडटलो दोशी करतलो पिडा गूण करतलो समस्या परिहार करतलो टेन्शन उणें करतलो घरांत समाधान भरतलो तो जेजू हांगा आसा ताका आमी आराधना करया ताची आमी स्तुती करया तुमची जाप अर्ग आनी होगलाप तुका सुमया जेजू ह्या पवित्र येवकारिस्तान आमकां दर्शन दिल्ल्या खातीर ह्या पवित्र येवकार रिपच्याक सरकितान देवण आयिल्ल्या खातीर आमकां आत्म्याचें जिवीत तुवें लाभयल्या खातीर आमच्या आत्म्याचें पोशण तूं जाल्ल्या खातीर तुज्या सांगातपणान रावंक आमकां आपयल्ल्या खातीर येया आनी पळया म्हणले खातीर येया आनी म्हज्या सांगाता रावा म्हणले खातीर आमकां आयिल्ल्यान दादोशी केल्ल्या खातीर आमची मोत हाळू केल्ल्या खातीर आमचे समस्या उणें केल्ल्या खातीर आमचें दूख थांबयल्ल्या खातीर आमचें टेन्शन पयस केल्ल्या खातीर आमची पिडा गूण केल्ल्या खातीर आमकां दैवीक सांगातपण दिल्ल्या खातीर तुज्या कृपेच्या झरीन आमकां न्हावंक आपयल्ल्या खातीर तुज्या अमोली रक्तान आमकां भिजयल्ल्या खातीर आमकां उजवाड दिल्ल्या खातीर आमची जिणी भगेवन केल्ल्या खातीर आमचो मोग केल्ल्या खातीर आमकां दादोशी केल्ल्या खातीर परत मागीर आमी बा येसू देवा बा येन्नाल्लीगे ये जेजू ये तुमकां कोणा बसोंक जाय बसचें कोणा दिम्यांनी आसल्या समाधान भोगता दिम्यांनी आसच्या उपरांत बसचें केदाळ बसा पूण केदो तुमकां समाधान दिता दिम्यांनी आसतना रावा तुमी तुमकां कांयच उणें करचो ना दिमी गेल्ल्या वरवीं तुमच्या दोंपरां बॉल मेळटलें तुमच्या हाता पांयाक घटाय मेळटली सोम्या सांगाता दिम्यांनी आसतना तो कांयच उणें करचो ना तुमकां सोलोंक गांठीच्यो दुखी हाता पांयाच्यो दुखी सगळ्यो ते उणो करतलो तुमी दिमी गेल्या ताच्या पांयां मुळांत तुमच्या दिम्यांक तुमच्या पांयांक तुमच्या मोतीक तो बॉल आतां दिवून आसा तें बॉल जोडा आनी गावया आमी गीत बा येसू देवा बा येन्नाल्ली ये जेजू आनीक लागीं आनीक म्हज्या लागीं म्हज्या आत्म्याच्या लागीं म्हज्या काळजाच्या लागीं म्हजे सांगाता राव तुज्या सक्तेन भर म्हणून आमी ताचे लागीं मागया बा येसू देवा बा ಎನ್ನಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಬಾ ದೇವಾ ನೀ ಬರಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವೇ ಬಾ ಯೇಸುದೇವ. ಪಾಠ ಸಂಖ್ಯೆ 119 119. ಬಾ ಯೇಸುದೇವಾ ಬಾ ಎನ್ನಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಬಾ ದೇವಾನಿ ಬರಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವೇ ಬಾ ಯೇಸುದೇವಾ एक डोळे जेजूचेर दवरया. बा येसुदेवा भक्तीपणान
ಬಾ ಎನ್ನಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಬಾ डोळे आणि दुकान देऊन ದೇವಾನಿ तावडी येऊन देतं ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವೇ ಬಾ ಯೇಸುದೇವಾ ನೀನು ಪ್ರೀತಿಸಿದಂತೆ ನೀನು ಕ್ಷಮಿಸಿದಂತೆ ನೀನು ಪ್ರೀತಿಸಿದಂತೆ ನೀನು ಕ್ಷಮಿಸಿದಂತೆ ನೀನು ಕ್ಷಮಿಸಿದಂತೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಪ್ರೀತಿಸಲು ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮ ತುಂಬಲು ಬಾ ಬಾ ಯೇಸುದೇವಾ सकड ಬಾ ಯೇಸುದೇವಾ ಬಾ ಎನ್ನಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಬಾ ದೇವಾನಿ ಬರಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವೇ ಬಾ ಯೇಸುದೇವಾ ಚಿಂತೆ ಭಯ ಭೀತಿಯ ಬಾಳ ಕಹಿ ನೆನಪೆಲ್ಲ ಚಿಂತೆ ಭಯ ಭೀತಿಯ ಬಾಳ ಕಹಿ ನೆನಪೆಲ್ಲ ಹೃದಯ ಭಾರವ ನೀಗಲು ಬೇಗನೆ ಬಾ ಬಾ ಯೇಸುದೇವಾ ಬಾ ಯೇಸುದೇವಾ ಬಾ ಎನ್ನಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಬಾ ದೇವಾನಿ ಬರಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವೇ ಬಾ ಯೇಸುದೇವಾ ಅಂಜಿಕೆ ನಾಚಿಕೆಯ ಸಂಶಯ ಗುಣವಾಣಿಗಿ ಅಂಜಿಕೆ ನಾಚಿಕೆಯ ಸಂಶಯ ಗುಣವಾಣಿಗಿ ಆತ್ಮನ ವರದಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಲು ಬಾ ಬಾ ಯೇಸುದೇವಾ सकड ಬಾ ಯೇಸುದೇವಾ ಬಾ ಎನ್ನಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಬಾ ದೇವಾನಿ ಬರಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವೇ ಬಾ ಯೇಸುದೇವಾ परतोनो ಬಾ ಯೇಸುದೇವಾ ಬಾ ಎನ್ನಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಬಾ ದೇವಾನಿ ಬರಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವೇ ಬಾ ಯೇಸುದೇವಾ ಬಾ ಯೇಸುದೇವಾ ಬಾ ಯೇಸುದೇವಾ Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
ईस्वी स्तोत्र वंदने ईस्वी आराधना ईस्वी महिमे ईस्वी स्तुति तुका महिमा देवा ईस्वी वंदने ईस्वी आराधना हालेलुया हालेलुया तुका महिमा हालेलुया जगल संत येशूस मगदुराक्षिस संभाल येशूस हर्षितां येशूस हालेलुया वरदान दे वरदान दे दुनिया दे वरदान दुका वरदान दुका वरदान दे हालेलुया 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 नमस्कार उबे रावून देवाचें उतर आमी आयकुया. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्या दिसा सांज जाताच आमी पोल तोडून वचुया म्हणालो जेजू आपल्या सिसां लागीं. तेदवां तांणी लोकांक धाडून सोडले आनी जेजूक माचव्यार आसलो तसोच घेवन ते फुडें सरले. तांचे सांगात हेर माचवे आसले. तितल्यार वोडी एक जड वारें उठलें आनी लारां माचव्या भितर मारन माचवो उदकान भरोन आयलो. तरी जेजू सुकणां जशी हुशार तकली तेंको न्हीद काडटालो. सिसांनी ताका जागोवन म्हळें, मेस्त्री आमी बुडता, तूं कांय खबरेर नाय मो. जेजून उठून वाऱ्याक बेश्टायलें आनी दर्याक म्हळें, चूप राव, थंड जा. आनी जड वारें रावलें आनी सगळें शांत जालें. तो जेजू तांकां म्हणालो, तुमी इतले भिजूड कित्याक? तुमकां भावार्थ ना? पूण ते भोवसड भियेले आनी एकामेकां म्हणाले, हो कोण जायत? वारें आनी वादळ्ळे कोण ताच्या उतरांक खाल जातात. देवाचें उतर हें वाखाणी तुका क्रिस्ता. बशी हां भावां भयणीनो, पोरण्या सोल्ल्यांत सामुएलाचें दुसरें पुस्तक अध्याय 20 आनी 4 वाक्य 14 उपरांत आमी वाचता. दावीद रायान लोकांची जनगणती केली, सेन्सस काडलें. उपरांत ताका कोशेर कांत येयलें, लोकांचें लेख हांवें करना जाल्यार लोक देवा असो मजो न्ही म्हूण. पूण देवाणें पळयलें, गांद प्रवाद्याक दावीदा अशें धाडना म्हळें, तुवें अशें केलें देखून तुका शिक्षा मेळटली. 3 शिक्षा आसा, खंयची जाय सिलेक्ट कर. 3 वर्सां बरगोळ, 3 म्हयने दुस्मनाची इजा आनी 3 दीस मारेकार पिडा. खंयचें जाय? 3 वर्सां, 3 म्हयने, 3 दीस. दावीद रायान कांय सांगूंक ना. तो म्हणालो, आमी मनशांच्या हातांत पडच्या बदलाक देवाच्या हातांत पडया. आमी मनशांच्या हातांत पडच्या बदलाक देवाच्या हातांत पडया. कोरोना पीड आयिल्ल्या वेळार अरियेक हाडलें म्हणलें तितल्यांत खंयच्यो गुळयोय जायनात, खंयची मिलिटरी जायना, खंयचो अधिकारी जायना. आमी सकाळ खंय वचून पडया, देवाच्या हातांत पडया. ताची काकूळ तूं व्हरती. एक मन जात पळया, हे मन जातीचीं पिलां पळया, एक सुकण्याचीं पिलां पळया. आपाय आसतना आवय सरशीं धांवतात. मनीस ही पळया, कश्ट आपाय आसतना पुलीस स्टेशनार धांवता. कितें सोदून? रक्षण सोदून. पुलीस मात्र आमकां रक्षण दितात म्हूण. पूण आमी मनशांनी कश्ट येताना खंय वचोचें? जोबाचो पुस्तक आमकां बरी करून जाप दिता. जोबाचें पुस्तक अध्याय 2
आनी थंयसर वाक्य आसा अध्याय 2 वाक्या 7 ta 10 थंयसर आमकां इतलें बरें करना विवारलांक यशें म्हळां जोबाच्या सगळ्या आंगार घाई जाले तो कश्टलो ताच्या बायलेन ताका सांगलें देवाक शिराप घाल जोबान आपलें आंग करपूंक एक कैले कुडको घेतलो आनी तो वचून गोबरान बसलो तेन्ना ताच्या बायलेन ताका म्हणलें तूं तुज्या प्रामाणीकपणान आनी कितें रावताय देवाचे शिराप घाल आनी मोर पूण ताणें तिका म्हणलें तुवें एक मूर्ख स्त्रिये भशेन उलयताय आमी देवा कडचें सूख स्विकार करता तर दूख कित्याक स्विकार करूं नजो ह्या सगळ्या विघ्नांत जोबान आपल्या उतरांनी पातळ केल्लें ना देवाचेर ताणें पातयेंनी उणी केली ना आपोस्तांनी कितें केलें पळया ते मातशे अर्थावन एका कुशींतान आनी एका कुशी घेताना ताणें जेजू काण गेलें तांचे सांगाता जेजू खाण गेलें बरें जालें दोनीर कित्याक अर्द्यार वारें वादळ उठलें आनी कोणें थंड रावयलें जेजून रावयलें सदांय आमचे सांगाता जेजू काणगेजे म्हण अर्थ आमी मस्त थोडी पोयन सुरू करताना मागता उणें घरा आलतारी कडेन रावण पयनाग्याच्या कडेन पयनाच्या मोदें वारें आसा की वादळ आसा की आमी नेनाव देखून पयन आरंभ करच्या पयलें गाडयेर बसच्या पयलें ही बरी सोय आसा देवा गेल्या बुडव्या म्हज्या रखना सर्गींच्या ससायेन म्हाका दिला तुजे ताबेन राखून बडव्याक आमी समर्पण करचें पयन सुरू करच्या पयलें घरांतल्यान भायर सरच्या पयलें आलतारी कडेन रावून कुर्सा मुखार रावून मागणें करचें जेजू हांव पयनार भायर सरलां फाट येता हांवें वचना देखून तूं म्हजें सांगता ये जेजूक आमी काणगोंज आमचें सांगता रिये बडी पोयन कितले आमसोरी जावन आमसर नासताने मागणें कर पोयन आरंभ करी जे आमकां सोय आमच्या बापा नामान मरे म्हणचें सो बीत मागणें तें आमी मुखार सिंहा वारें वादळ येताना जेजूक आपोवयेत दुसरें वारें वादळ येताना आपोस्तांनी कितें केलें पितीसपणाक उलो मारयेतें देवसरां पळयतें नेकेत्रां पळयतें ते धांवले खंय धांवले जेजू सरशीं गेले आनी म्हणाले मेस्त्री आमी बुडता कितें म्हणूंक अशें वांजेलिस्त वारें येताना वादळ येताना कश्ट येताना रीण येताना समस्या येताना पितीसपणां वेंगी नाका धांव खंय धांवचे जेजूचे आनी कितें म्हणोचें जेजू आमी बुडता आमकां बचाव कर ते म्हणोचें म्हणया जेजू आमी बुडता आमकां बचाव कर परतून म्हणया आंगी जेजू आमी बुडता आमकां आनी कोण वारें रावयता जेजू तें रावयता बोब मार सवाल करून पुरो जेजू गोत्तू नातलें कळीत नातलें गे आपोस्तालें उठेज आसलें गे वांजेलीच कितें सांगूंक अशें येता आवय कळीत ना गे भुरग्यांक दूद दिजें म्हणून पाणो दिजें म्हणून देखून मातशें सांगणी आसा न्ही भुरग्यांक रडल्या शिवाय आवय पाणो दिताय भुरग्यांक रडल्या शिवाय आवय पाणो दिताय रडजे भुरग्यांक थोड्या फावटी नाल्यार आवय बिजी आसता भुरग्यां रडटना कळटा तिका तशें म्हळ्यार जेजू कळीत नातलें म्हणनी आमचो भावार्थ तो पळयता आमी धांवता गे ताचे जशीन ताच्या पांयां पडटा गे ताच्या पांयां धरता गे ताका अर्दोच मागता गे आपोस्तालां बरी देखून निर्गमन ग्रंथ काडा निर्गमन एक्झोडस चॅप्टर 3 वाक्य 7 देव कितें म्हणटा पळया इजिप्तांनी ताजी परजा कश्ट जाताली मोइजेक आपोवन देवान कितें म्हळें पळया घट्ट वासा करून एकली दगदोणी पळयल्या दळदीर पण पळयलां दोळ्यांनी पळयलां आनी कानांनी तांची बोब हांवें मोयला पयसताव ना
हां हांव आयलां देव बरें बाबा थँक्यू पळया आमचो देव कितें म्हणटा पळया तांचे कश्ट पळयल्यात तांची बोब आयकल्या तांचे समस्या म्हाका समजतात हांव देवण आयलां आनी तांकां सुटका दिवन दूद आनी मोवाळच्या गांवांत आपोवन व्हरता प्रेज द लॉर्ड आमचो देव न्हिदोवना हुशार तकली दवरनो न्हिदला म्हळ्यार वांजेलांत तो जागोच आसता ताचे दोळे उक्तेच आसतात देखून आमी थोड्या फावटी घरा म्हणचे हाणे तो न्हिदल्यार कान उक्तेच आसता ताचें म्हण आयकलें ताका सांसोवंक घाल्यार आयकता म्हणचें आयकलें हां ताका कासोवंक घाल्यार आयकता आमच्या देवाक सांसोवंक पडल्यार आयकता दोळे बरे दिसता ताचे हांव आनी तूं बोंब मारता गी ताचे धांवतावंक गी ताका उलो मारता गी तें गरज पोवी सभेंत ती दोन म्हळ्यार कितें पोवी सभेंत आयिल्ल्या आकांत दोगदोवणी सुरवेर तावन कितले कश्ट आयल्या पोवी सभेंत आजुनूय पोवी सभेंत दिनयेंत कश्ट उणें जावनात गेल्या त्या वर्सा 2023 पोवी सभा म्हणली 2 कश्ट जाताना साबारांक जीव विशीं मारलां वातीकरणांत आयल्या एका वर्दे प्रमाणे गेल्या त्या वर्सा 2023 20 जाणांक जीव विशीं मारलां भावार्था खातीर एका बिस्पाक 8 जाणां याजाकांक 2 धर्मिकांक एका सेमिनारिस्ताक एका नोविसाक आनी 7 जाणां लायिकांक आफ्रिकांत चड मापा 9 जाणांक अमेरिकांत 6 जाणांक एशियांत 4 जाणांक आनी युरोपांत एकल्याक 20 जाणांक भावार्था खातीर दोगदोनी उणी जावना आमची 2 वाऱ्या वादळाक येता तरी जेजू न्हिदोंक ना जेजू वारें वादळ रावयता तो गूण करता तो उणें करता तो समस्या परिहार करता पण तुजे तन आनी म्हजे तन आपयता हांवें आनी तुवें ताचे सशीं दावोजे ताका उलो मारिजे ताका उठयजे वा आमचो बोब भावार्थाची बोब मारतना सोमी आमचें वारें वादळ रावयता तर आमची ताका उलो मारया ताची स्तुती करया आनी एक ताचे धांवूंक कृपा मागया गीत गावया देवा स्तुती सुवेना देवा भजी सुवेना म्हणलें गीत आसा हें गीत गावनो सोम्या कश्टां दी सुखां दी नश्टां दी तुजे सशीं धांवून येता तूं म्हज्या उल्याक म्हज्या बोबेक कान दी आनी वारें वादळ रावूय म्हूण सोम्या कडेन आमी मागया पांच 65 हाल्यो बेटया देवा स्तुती सुवेना देवाच्या पिसुवेना परत्यान देवा स्तुती सुवेना देवाच्या पिसुवेना ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ದೇವಾ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ ದೇವಾ ಛದಿಸುವೆನಾ ದೇವಾ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ ದೇವಾ ಛದಿಸುವೆನಾ कश्टां दी सुखां दी नश्टां दी वारें येताना वादळ येताना सोमिया आमी बुडटा म्हूण सोमिया तुकाच उलो मारता ह्यो करीत जाल्यार जेजू तूं सांगात भोगता तुका उलो मारता ಶಬ್ದದಿಂದ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾಡುವೆನಾ ಶಬ್ದದಿಂದ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾಡುವೆನಾ ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ देवा स्तुतिसुवे ದೇವಾ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ ದೇವಾ ಛದಿಸುವೆನಾ
तुजो बाबरी म्हजो भाव आतां कंड सांबाळटा केदें वारें आयल्यार सोमिया तुजे हरशीं धांवून येता म्हजो भावाक दंडोळून सोडिना तुका उलो मारता तुज्या सांगातपणान रावता तुजो मोग करता ಯೋಬನಂತೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆನ ದಾವೀದನಂತೆ ಕುಣಿಯುವೆನ ಯೋಬನಂತೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆನ ದಾವೀದನಂತೆ ಕುಣಿಯುವೆನ ಜೀವ ಮರಿಯಳಂತೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆನ ಪಾಲರಂತೆ ಪ್ರೀತಿಸುವೆನ ಮರಿಯ ಬರಿ ಮರಿಯಳಂತೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆನ ಪಾಲರಂತೆ ಪ್ರೀತಿಸುವೆನ ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ದೇವಾ ಸ್ತುತಿಸುವೆನ ದೇವಾ ಜಪಿಸುವೆನ ದೇವಾ ಸ್ತುತಿಸುವೆನ ದೇವಾ ಜಪಿಸುವೆನ ಅಲ್ಲೆಲುಯ 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 Hallelujah. Alleluia, 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 स्तुति दुका सम्या उगलाप दुका वरना दुका रदान दुका उगलाप दुका वंदन दुका तुते दुका महिमा दुका हालेलुया 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 तुमची जाप सोमिया आम्ही बुडताव आमकां बचाव कर सम्या आम्ही बुडताव आमकां बचाव कर आमच्या पिढे शिडे वेळार आम्ही तुका उलो मार म्हणटा सम्या आम्ही बुडताव आमकां बचाव कर आमच्या सोलवण वेळार आमी तुका उलो मारता आनी म्हणटा सम्या आम्ही बुडताव आमकां बचाव कर आमचे रीण सडटना आमी तुका उलो मारता आनी म्हणटा सम्या आम्ही बुडताव आमकां बचाव कर आमचे बिझनेस डाऊन जाताना आमचे समस्या सडटना आमचे बेळे पाड जाताना तुका उलो मारता आनी म्हणटा सम्या आम्ही बुडताव आमकां बचाव कर आमचे समस्या कुटुंबांत शेजारा सडटना तुका उलो मारता आनी म्हणटा सम्या आम्ही बुडताव आमकां बचाव कर आमच्या आकांत वाडटना तुका आमी उलो मारता आनी म्हणटा सम्या आम्ही बुडताव आमकां बचाव आमच्यो कर वायट सवयो पितीसपणा तेन्ना आमकां रेवड घालतना आमी तुजे अशी धांवून येवन म्हणटा सम्या आम्ही बुडताव आमकां बचाव कर आमचे कश्ट आमच्या निराशपण सडटना तुमी म्हणटा भिये नाकात हांव वारें थंड करता चुप राव म्हणटा म्हाका सकत आसा वाऱ्या वयर म्हजें बोळ चलता उदका वयर म्हजी पदवी हांवें दाखयल्या वाऱ्या वादळा वयर एकलो म्हणटालो म्हाका गोडगोड येता तांकां बेन दिसता खंय कसो येजमानी इगर्जेंतान दिल्ली एक वात आसा खंय ताच्या घरा पास्कांच्या फेस्ता दिसा पास्काच्या वातींत पेटयल्ली ती वात आलता रस्ता खंय ती वात परतून गोडगोड येताना पेटोवची खंय घरा दवरची बायलेनी भुरग्यांनी सक्कन त्या वाती बोवाळी रावचे खंय देवाचें हजरपण भोगूंक तर आमी म्हणया कश्टां वेळार दुखां वेळार जेजूच आमकां ती पास्काची वात तोच आमचो आदार तोच आमकां आपयता निराशी जायनाका कंगाल जायनाका भियेनाका हांव तुजे सांगात आसां सोम्या कडेन देवचें आपणें स्विकार करया ये तुमी कश्ट येताना दूख येताना हांव तुमचें वारें वादळ रावयतां हांव तें थंड करतां तर आमचो भावार्थ घट्ट करया आनी सोम्याच्या उल्या पाळो दिन आमी वेवया चंचल जायनाका कंगाल जायनाका जिणयेंच्या कश्टां आकांताच्या वारें वादळ येताना म्हजे सरशीं धांवून ये जिणयेच्या वाऱ्या वादळा वेळार म्हजे सरशीं धांवून ये म्हज्या हाताक तुजे हात घट्ट धर हांव तुका सोडिना जिणयेंच्या कश्टां वेळार दोळ्यांनी भरता दुखांनी सुख रोसलेलो तस्सो सांबाळटा तुका हें गीत गावन येवकरिस्तांतल्या जेजू ती आमचो भावार्थ घट करया आनी गावया गीत जिणयेंतल्या कश्टां वेळार
지닌타 쿠시타베라 노량이 보다 두칸이 스러설로 또 상파 따스타 ताळणे सापडताना 딸린트 सापडताना अंतरांतया त्या पासा कुर्साची सावळी ताची दाखयता सरकी दिशा आणि उपकारांतलो जेजू म्हणटा चंचल सायनाका कंगाल सायनाका अस्तोलो पंत पर्या लागींच हांव तुज्या चंचल सायनाका कंगाल सायनाका अस्तोलो पंत पर्या लागींच हांव तुज्या लागींच हांव तुज्या दिमी घालया त्या सोम्याचें सांगातपण आमी बघया चंचल जायनाका कंगाल जायनाका पोंत पर्या तुजे सांगाता तुजे लागींत हांव आसां दिम्यांनी आमी आसां दिम्यांनी आमचें आराधन आमी आरंभ केल्लें तें दिम्यांनींत पडून संपवया आनी आतां भेटुया आमचे कश्ट आमचें दूख आमचे समस्ये आमची खंत आमची बेजाराय आमची जिणीन ताच्या हातांत दिवया आमच्या मात्रणी आमच्या कुटुंबांतल्या हर एका सांद्याचे तांची वायट सवयी तांची पिडा तांणी तेंचे रगळे पिडेस्तां मलगडी आमच्या घरा जावंक आसचीं कार्यक्रमां आमी योजना सगळीं सुम्याच्या पांयां तळा दवरया आनी कोणें आमचे लागीं मागोवंक सांगलां तांकां ह्या गाडयां सर आमच्या भुरग्यांक थोड्या तेंपान तांकां परिक्षा सुरू जाता तांची वार्षिक परिक्षा सगळ्यांची तांणी बरें करून शिकोवंक मागया परिक्षा सुलाभ जावंक न्ही बरें करून शिकोवंक मागया मोबायल पयस दवर टी व्ही पयस दवर खेळिल्ले त्याग करन ध्यान कर मागणें कर एकीनपणान बरें करून वेळ मागणें शिकोवंक तांकां वेळ करसूंक कृपा उजवाड मेळोवन दिवन मागया सुमयान जेजू ही आमची तेसावां काळजां आसचे अत्रेक आमी हांगा हाडून आयिल्लीं तेसावां तुका भेटयतना ह्या फिरगजेचेर बेसांव घाल फाल्यां ह्या फिरगजेचें वार्षिक फेस्त करतना ह्या फिरगजेच्या विगाराचेर गुगळी परिशदेचेर वाड्याचेर गुरकाराचेर प्रतिनिधीचेर संघ संस्थांचेर सांद्यांचेर ह्या फिरगजेन सेवा दितल्या सगळ्यांचेर आनी हांगा ह्या तुजे मुखार दिंब्यान आसच्या भावां भयणींचेर गायन पांड करता आमच्या भयण्यांचेर हें आमचें गायन करून शिकूंक केल्ल्या जॉन आमच्या भावाचेर हांगा तुज्या मुखार दिंब्यानाच्या विगाराचेर आनी सगळ्यांचेर बेसांव घाल तुज्या देण्यान आमकां बोर म्हणून मागता तूं जियेते आनी राजवट चलयताय सासनाक जेजू आमकां बेसांव दिता ताचें बेसांव जोडचे खातीर आमी गीत गावया येद्या व्हडा सक्रामेंता येद्या व्हडा सक्रामेंता संतांक नाम करुया उर्बिला त्या रूपा बोला
ती आधर्या सर्व वेळच्या अस्कुत विस्या बावटाची बोधिक्या ससे बापा तसेच पुता उल्हासानी स्तुती सांग पोतपी महिमा ससना ससना एका स्थळ्या दर्शिता तू कदो घालच्या स्पिरिता समासमी नावर्ता प्रार्थुया येसू मियां जेजू क्रिस्ता ह्या विचित्र सक्रामेंता खाल तुज्या कश्टांचो उडास तुवें आमकां सोडला तुजे सोडणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी भोगी सारको तुजे कुडीच्या रक्ताच्या पवित्र मिस्त्यांक आमी मान करूं आमकां दायेन फावो कर जो जियेता आनी रास करताय सासनाच्या सासना आमेन. सोपी मंदिर तुझे ए सोम्या दरबारांच्या आत्मोमोसो सरलालेता जियेम सोम्या संगी काळीस मोचे वोड आशेथा देशलांताचे सरकी हाकीतले सोपी मंदिर तुझे ये सोम्या दरबारांच्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू तुमचे सवे आसू. पोरण्या सोल्यांत भाव भयणो जानवा एक नवार्थीक राय सालमांव तो आमचे बरीत देवाळाक गेल्लो मागोवंक मागताना देवाक इतलें पसंद जालें की देवूच ताका मेळ्ळो आनी म्हणालो तुका कितें जाय विचार ताणें कितेंय विचार येतें आहलें संवसारी वस्तू दंड दिरवें ग्रेस्त काय दुस्मनाक शिक्षा हें खंयय विचार येतें आहलें तो म्हणालो म्हाका तूं इतलो लोक दिलाय परजा दिलाय तांचो मोग करूंक शिकय तांचो मोग करूंक म्हाका जानवाय दी आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा देवाक पसंद जालें इतली जानवाय दिली की ताणें विचारणांतलेंय दिलें विसा काय न्ही आमी तूं देव म्हणजे लागीं तुजे लागीं विचारता कितें जाय तुका चिल्लर संगती विचारच्या बदलाक व्हडली संगती सारया खंयची ती मोग करचें जेजू म्हाका कुटुंब दिलां त्या कुटुंबांत इतले सांदे आहात बायल आसा भुरगीं आहात घोव आसा तो सगळ्यांचो मोग करूंक शिकय हांव कुटुंबान मोग केलो जाल्यार ऑफिसांतय मोग करता गेल्ल्या कडेन मोग करता म्हाका मोग करची व्यक्ती कर मोग केलो जाल्यार उरलें पुराय येता
संदागोस्तीन म्हणटा मोग कर मागीर कितेंय जाय करीत मोग केल्यार मागीर कितेंय जाय करूंक जायना बरेंत करता तर मागीर आमी सालमांव बरी जेजू तुज्या पांयां सरसीन आमी आयले हांव आमकां मोग करूंक शिकय आमकां कितें मागजें म्हणलें शिकय ही जानवाय आमकां दी हे कृपा मागोण हें बलिदान भेटोवंक आमी आयतीं जावया आमी पातकी आनी किरकोळ आमच्या उतरांनी करणे आनी चिंतनांनी केल्ल्या चुकी खातीर दूख पावण बोगसाणें मागया आनी सांगाता मागया हांव पातकी सट पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडाक उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासून भगवान सदांच हांव पार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनादिगरात म्हणून प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासनाच्या जिविता पावो आमेन. सोमिया काकुळट सोमिया काकुळट क्रिस्ता काकुळट क्रिस्ता काकुळट सोमिया काकुळट सोमिया काकुळट प्रार्थुया सर आमची तेसांवां गरजो आमचे पात्रोळ मोरये माय वलंगणी माय मरिपात जेजूक आनी जेजू मरिपा बापा भेटोवया कनवळ्या बापा भगेवन आमकां मोरये जेजूचे माये वेलांगणी मायेक आमी भक्तीन वंदिता जे दयाळ विनोवन आनी सगळ्या संकश्टांतली आमकां निवार आनी तुजे शांतीन आमी सदां जियेशें कर आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणा जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना आमेन. तुझी विधी नियमा म्हाका शिकय सर्वेस्परा तुझी विधी नियमा म्हाका शिकय सर्वेस्परा तरणाटी पातकां विणे कशी रावतली तुझ्या उतराक पाळो थियो सगळ्या म्हज्या काळजान तुका हांव सोदिता आसा तुज्या उपादेसांत हांव पयस सरूंक म्हाका सोडिनाका तुजी विधी नियमा म्हाका शिकय सर्वेस्परा तुजेर पाता करिना साव तुजें उतार म्हज्या काळजान हांवें रोंबोवन दवरलां स्तुती पात्र तूं सर्वेस्परा तुजी विधी नियमा म्हाका शिकय तुजी विधी नियमा म्हाका शिकय सर्वेस्परा मुझे वोंट तुजी विधी वचना वर्णीत आसा सगळी संपत्त म्हाका मेळ्ळेले परी तुज्या उपादेसांच्या वाटांनी सलो संतोस्ता तुजी विधी नियमा म्हाका शिकय सर्वेस्परा तुजी विधी नियमा म्हाका शिकय सर्वेस्परा. Dengan kami biarnya, kami sebut kami gawnya.
Hallelujah, hallelujah. मुझे बोकरे मुसो ताळो आयकतात म्हणटा सोमी हांव तांकां वळखता आनी ते मुसो पाटलाव करता. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेच पोट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. आतां दम दोतू जेजू चडशीं फाटीं आयले आनी आपणें केल्लें आनी शिकयल्लें सगळें तांणी ताका कळयलें. तोळ जेजून तांचे लागीं म्हळें तुमी तुमचे इतल्या एक वरे विंगड सुवातेक येया आनी ती थोडो वेळ विशेव घेया. कित्याक इतलो लोक येतालो वेतालो की जेजूक आनी ताच्या आशिसांक जेवंक सयत फुरसत मेळनातली. आनी ते मातव्यार सोडून तांचे इतल्या एक वेगसुरे सुवातेक गेले. पूण ते वेतात तें पळोवन साबार आनी ते खंय वेतात म्हूण पारकिलें. देखून सर शहारांतान पांय वाटेन ते सुवातेक ते धांवून गेले आनी जेजू आनी ताच्या शिसांच्याकी पयले वचोन पावले. अशें मातव्या वयलो सकला देंवताना जेजून व्हडी एक लोकांचो पळयलो. गोवळी नाचलेल्या बोकऱ्या बरी ते आसले. देखून ताचें काळीज मोवाळ्ळें आनी तांकां तो जायतें शिकोवंक लागलो. देवाचें उतर हें. वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्ता ती मोगाच्या भावानो आनी भयण्यानो आमी साबार संगती पळयत हांव. आमकां देवान दोळे दिल्यात. दोळे आनी आमी पळोवन खंयची संगत कशी आसा, कितें वडा कितें ल्हाना, कसलो वर्णन आसा ताका वा कल्लार आसा तें आमी पळयता. पळोवचें दोळे आनी मात्र न्ही, आनी हें पळोवचें आसा. आनी ताका म्हणटात काळजान पळोवचें. काळजान पळोवंक जाता. ताका म्हणटात मोगान पळोवचें, बिरमोतीन पळोवचें, दयाळायेन पळोवचें, कुमो करच्या दिश्टीन पळोवचें, समस्या परिहार करच्या दिश्टीन पळोवचें. आमी साबार संगती आयकत हांव. ताळो आयकत हांव, आवाज आयकत हांव, पुरपुरचें आयकत हांव, बरें उलोवचें आयकत हांव, कानान आयकत हांव. पूण कानान आयकल्यार पावना. काळजांनी आयकचें. काळीज आयकता गे पळय तेंच बिरमोतीन आयकोवचें, मोगान आयकोवचें, समस्या परिहार करच्या दिश्टीन आयकोवचें, गुणायेन आयकोवचें. जेजू म्हणटा आमी दोळ्यांनी पळयल्यार पावना, काळजांनी पळयचें. आमी कानान आयकल्यार पावना, काळजांनी आयकचें. पापा फ्रांसिसान सांगचे प्रमाणे आमचे कान काळजांत आसचे. हियर इयर्स हॅव टू बी इन युअर हार्ट. काळीज काना बसोवचें न्ही, कान काळजा बसोवचें. जेजूचे कान आनी दोळे खंय आहले? ते थंयत आहले. काना कडेन ताल्ले, दोळ्या कडेन ताल्ले. पूण जेजूचे भितरल्यान पळोवचे कान आनी भितरल्यान सॉरी आनी आयकोवचे कान आनी भितरल्यान पळोवचे दोळे काळजान आसले. आतां म्हळ्यार आपोस्तल फाटीं आयले, मिसांवां गेल्ले, जेजून धाडलें तांकां. फाटीं येवन सांगलें तांणी आमी तें केलें, हें केलें, हें केलें. परत रिपोर्ट दिलो. जेजून कितें म्हळें, आतां हें मोग दिलें, आतां तेणें वसा म्हणून उणा ताणें. ताणें म्हळें तुमकां मस्त पुरो साण जाल्या, तुमकां रेस्ट जायचे. वसा हो ती इंगड वसा, रेस्ट काण घेया. तशें कोणें म्हणचें घरा गोवान बायलेक, बायलेन गोवाक. तुमी आसतात म्हळें जाल्यार बारी बरें. पूण खंडीत आनी एक व्यक्ती म्हणटा, कोण ती? आवय. आवयन केदाळ म्हणी म्हणलें आसा, म्हजो पूत ह्या फुटी मोठो जाला म्हणून. तो बिमा बरी जाल्यार बारीकच जाला म्हणटा तेणें. म्हजी धूव बळ्या मोटें जाला म्हणटा कितें म्हणत ना, धुवेक आयकोंक नाका मोटें जाला म्हणून. आनी आवय म्हणूं येना, सोडून जाल्यार मोटी जाला म्हणटा ती. पूण धूव बारीकच जाला म्हणटा.
तिका बिरमोत चड, तिका दयाळाय चड. जेजू म्हणटा जेजून काळजाच्या दोळ्यांनी पळयलें, काळजाच्या कानांनी आयकलें. तुमकां विशय गरज आसा, तुमी वरे विंगड वसा, रेस्ट करा. कामच केल्यार पावना, रेस्ट जायचे. इल्लें न्हिदा, इल्लें न्हीद काडा, इल्ली रजा काडा, इल्लें सी अलगला, इल्लें ई अलगला, इल्लें रजेर वसा, इल्लें भोंवडेक वसा. देखून न्ही सगळो हप्तो काम करणं आयतारा एक रजा दिवची. देखून न्ही नायट ड्युटी केल्ल्या उपरांत एक दीस की 2 दीस रेस्ट आसचें. कुडीक रेस्ट जायचें. कामंत केल्यार पावना. थोड्यांनी म्हणचें वर्क इज वर्शिप म्हणून, लायफ इज वर्कशॉप म्हणचें ना न्ही. सगळो दीस काम करचें. देखून जेजू म्हणटा तुमचे दोळे गयात, दोळ्यान काळजा बसय, कानान काळजा बसय. देखून तुजे तुजी सूण तुवें बरी दिसता, जावं ही पुता बरी दिसता, काम करतलो भावा बरी दिसता. थोड्या कडेन पळया एक सियल मेळचे जाल्यार 12 ब्रेस्तार आनी 13 शुक्रार मेजीचे जाल्यार बारी भिक्कोण अर्दी रजा दिली. हाचे कान खंय आत काय, हाचे दोळे खंय आत काय. एक सियल मेळचे जाल्यार हांव म्हज्या संस्थांत 8 वर्सां डायरेक्टर जावन आसलो. म्हज्या सांगा ते स्टाफां आसलीं. म्हाका उडासना 8 वर्सां एक पुटी म्हणून सियल विचारता ना म्हणलें हांवें तांकां सांगिल्लें आसा तुमचें पुरो सियल खाली करा म्हणलें. आनी ह्या वरवीं हांव तें आसूं दी नाचतालें जावं दी इतलें सोबीत करपी काम करतालीं गी म्हाका सोडून खंय वशें आहलें. तांणी 9 येवच्या बदला 8:30 येवन बसतालीं न्ही. हांव नाचल्या वेळार चड बरें करतालें. पळया तुवें आनी एकल्याचेर बिरमोत दाखयतना पाड जायना, बरेंत जाता. देखून हांवें आनी तुवें जेजू बरी पळयचें, काण काळजा बसयचें. कातर घालचें नाकात तें आयकूंक जाय, पूण काण काळजान तावन आयकचें म्हणटा जेजू. काळजान तावन पळयचें म्हणटा. न्हीद जाय, न्हिदचें. थोड्यांनी न्हिदचें 12 वरां उपरांत आनी उठचें 5 वरां आनी सगळो दीस जांबायो काडच्यो. तुका रेस्ट ना. कूड तकल्या तुजी. उणें म्हळ्यार 7 वरांची न्हीद जायजेत मनशाक. 8 वरांची काडल्यार बरें, पूण 7 वरांची न्हीद जायजेत. आधुनीक मोबायला वरवीं मनीस न्हिदना आनी भलायकी पाड करून घेता. आज तुमी न्हिदचें घरा वचून वेग्गी आनी तुमच्या भुरग्यां बाळांक वेग्गी न्हिदोवन तांकां बरें रेस्ट काडून न्हू जेजू म्हणटा भलायकी जोडा. दुसरें जेजूची बिरमोत सैलापाची बिरमोत न्ही. पाप भूक लागता न्ही गी तुमचे लागीं मागता जाय ती म्हणून हाणें भूक लागता ताणें वाडलें तांकां. आधुनी मनशान म्हणचें की जेवतना आयल्या वेळार तुमी जेवण आयल्यात न्ही आमी जेवता जायत गे. आमचे मालकडी म्हणटालीं जेवल्यात की वट्टू जेवया, जेवल्यात की सांगाता जेवया. एकल्याचें 10 जाणां जेवयेत 10 जाणांचें एकल्या जेवण जाता म्हणून आधुनी मनीस म्हणटा की तुमी जेवल्यात न्ही आमी जेवता म्हणून. बिरमोत ना, सकणें आसतली. देखून जेजूची बिरमोत प्रॅक्टिकल कंपॅशन. देखून ताणें दाराळ वाडलें. ते एक सुर्या सुवातेक गेले, लोकांक कळ्ळें, धांवले लोक. तें रेस्ट करून हडवना. हांव आनी तूं जाल्यार कितें म्हणटा आसलें हांव, ह्या बाई मार आयली गी हांगाय आयली मार. इवांजेलिस्ट म्हणटा जेजूक बिरमोत दिसली, तांकां शिकोवंक लागलो खंय जेजू. पळया कान परतून काण्ण काळजा बसयले, दोळे काण्ण काळजा बसयले. जेजून दाराळ वाडलें तांकां. आयच्या वांजेलान दिवना, मुखासून तें दिलां. दयाळाचे मनीस जाय. देखून दयाळाच्यो करण्यो आतां 14. कुडीची दयाळाय 7 करण्यो खंयच्यो त्यो? भुकेल्ल्या जेवण, ताणेल्ल्या पिवण, उक्त्या पांगरूं, निराश्रितां आसरो, पिडेस्तांची भेट, बद्दन आसल्यां सुटका आसल्यां भेट आनी मेल्ल्यांचें निकप. 7 कुडीच्यो दयाळ करण्यो. आनी 7 आत्मीक स्पिरिच्युअल वर्क्स. 7 कॉर्पोरल वर्क्स आनी 7 स्पिरिच्युअल वर्क्स. खंयच्यो त्यो? दुबाव्यांक बूज सांगची, नेणाऱ्यांक शिकोवचें, पातक्यां देवातें परतो फाटी पेसाडचें, दुखेस्तां बुजोवचें, हकमान बोगसूचें, हेराणी दिवची, इजा सोंसणी घेवन सोंसची, जिव्यांनी मेल्ल्या बसोत मागचें. 14 करण्यो प्रॅक्टिकल. त्यो करतना जेजू म्हणटलो आमकां हे दीस शाब्बास बऱ्यांनी पातेण्याच्या साकरा ये तुज्या दन्याच्या संतोशांत वांटेली जा. मागीर आज आमकां सगळ्यांक आमच्या दोळ्यांक आनी की बरी दिश्ट दिवंक ह्या वरी पळोवन काळजाक ते बसोवंक
आमच्या कानाक आनी बरें करून आयकूंक ह्या वरवीं कान आमच्या काळजा बसून बिरमोतीचे दयाळाचे व्यक्ती जावंक ही कृपा आमी मागया. वायनाचे भेटयता बापा तुका जिणे किरकोळ हे आमचे ओपून दिता आज तुका सर्वेस्परा सृश्टीर असणारा भेटयता आमकांच तुका सर्वेस्परा नेण्याथा तारा दयेन ओपून के आमकां सर्वेस्परा दया साधोरा भेटयता अर्कां तुका सर्वेस्परा दैवीक संदिरा क्रिस्तांत एकठांय आमकां देणे ओंड्या वायनाचे भेटयता बापा तुका जिणे किरकोळ हे आमचे ओपून दिता आज तुका. म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो ही आमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्ख्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घे. देवा आमच्या मोगाळ बापा तूं एकल्याच पुताचे आवयचो वेलांग आनी मायेचो भक्तीन उडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. ताचे वरवीं तुजे कृपेच्या आदारान आमी तुका मानतात असलें बलिदान सदांच जावंक निर्मी म्हणून नम्रतेन मागता आमच्या सुमया जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमच्या सभे आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवा आसूया. ओय अशें आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तै आमी तुका दिन वाचूंक फावो. वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो वेलंगणी माये नित्याव कर्मर्येक नामान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणता तुका वंदिता तुजी किर्ती परगडता. आपल्या अहंकारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याच्या कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणी प्रकाश तिणें संवसारा पांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी थोर महिमा वाखाणता. तांचे संगाती आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. दळबारांचो सर्वेस्पर स्वर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान कोण सगळी तुका जयच सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय कोण सगळी तुका जयच. बापा खरोच तूं पवित्र तुमचो सगळ्या अपवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देनी पवित्र कर्म आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोंसुवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेया आनी खाया. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची.
तेच पडी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेया आनी हांतलें पियेया ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी खराची रगत पथकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत तें वारोवतलें हें म्हज्या वांगडा साक करा. Warta sogod pagatuya. सौम्य जेजू आमी हो उंडो खाता आणि हे कालसिंतलें पियेता तितले बावटी तूं वैभवान येस आमी तुझें मरण परगटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुणा जिवानपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडूणेची काल्सो तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिनू आसता आनी जेजूची कूड रगत सेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पळा अख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभे सोबडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा जेराल्ड आयजाक आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या जकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवानपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुज्या इश्टा खातीर मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवकार मुरये देवाच्या माये संगती आनी तिचो पोती बागेवन जुजे बागेवन धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सष्णाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर पोदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. जेजूक सेवंक आमी आयती जाता आसतना आमकां सगळ्यांक दयाळायाचे दोळे बिरमोतीचें काळीज मोग करचें कान हेरांचे कश्ट आयकोवची तान आनी बूक दी म्हूण मागोवन सांगाता. मागया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पथकां बोगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दी नाका. वायटांतलें आमकां सर्वेस पडां सर वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचें भागण आमच्या चोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अतिरिक्तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटेन सर्व पातकांतलीं सुटय आनी सर्व आकांतांतलीं वाटाय. कित्याक सोडके पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतां म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येते आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. तुमची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसूं. भावां भयणीनो एकामेकाक शांती पाठोवया. देवाचे शिळये संवसाराचें पाप काडटले आमचे काकूट कर. देवाचे शिळये संवसाराचें पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शिळये संवसाराचें पाप काडटले आमकां शांती दी. भावां भयणीनो पळयात ही देवाची शिळी संवसाराचें पाप काडटा ती जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताच्या जेवणाक आमी आयल्या आमी सर्वां सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना
पूण तुज्या उतरणीच म्हाका भलायकी मेळटली. Sumi musu gowi Kais makaunena Sumi musu gole Kais makaunena Paswo soro meltate Somi maka vishiv dita Prashani tolut kathe Somi maka apo vardha Somi moso goli Kais maka unera Somi moso gole Kais maka unena Mucha jiva novya Somi sadangatai dita Sargyani nitvatani Somi maka salo orta Somi mosu goi Kais maka unena Somi mosu goi Kais maka unena सगळ्या मोच्या जिविता ताची दया माया आसा ताच्या घरांत सदांका जीव म्हाका पावो आसा सोमी मोसो गोळी Somi muso gole Kais maka unena प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा तुझ्या पुताचे आवय सो वेलांगणी मायाचो उडास काडून ह्या पोवी जेवणान आमी वांटो घेतला आनी ताचे वरवीं आमच्या सुडवंदराचे तुच्या जिवाण तुवें आमकां भरल्याय. हांव कार्मरेची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्याच जिवाण दिसान दीस अदीक भरोन आमचें जिवीत तुवें सोडलेल्या भुरग्यांचें मोगाचें जिवीत जावं हें आमी मागता क्रिस्तांव आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं तुमच्याय सोबे आसूं. वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपले आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून ह्या क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची वडुपकार. नांवां वाचून सांगता दय करून तुमी येवचें आनी तुमची मनाची वात आमच्या पाद्रा पातावन तुमी घेवची. फ्रँकलिन मिनेझस रुजारवाडो, जसिंता डिसोजा कुलशेकर, ग्रेट मतायस उद्यावार आनी लुसी रॉड्रिगास उप्पूर. कंदी मी घाली हां. वेलंकणीचे माये तुझ
तुझ्या भुरग्यांपासून विनंती कर वेलंकानीचे माये तुझ्या भुरग्यांपासून विनंती कर वेलंकानीचे माये तुझ्या भुरग्यांपासून विनंती कर ई भो नितळी आंवकारी भो भगवंतरिंदा दिन जेजूची निर्मळ आवय जावं ससन जावन तुका विंसून काडली देव पुताक तूं गर्भी समावच्या वेळी तुका भोगला तीक वर्ता आनंदसो उडास करूंक तूं म्हाका फावो कर म्हज्या मागण्याच्या उर्बेन तसो आनंद परतान तुका दिवंक वा तो आनीकय चड वाडोवंक हांव भोव चड अतिरिक्ता येदुकेश तांचे भोव मोगाळे माये तुझ्या आनंदसो भक्तीन उडास करतल्या तुवें बसयला तो प्रत्येक आधार हे म्हज्या गरजेन तूं म्हाका पाटे तुझ्या देवपुताच्या परमीत काकुळटीचेर पातयो आनी आमी मागल्या आमकां मेळटले म्हणा बसवण्याचेर बरोबरसून आनी तुज्या बळवंत ससेच्या दारार बंदून भोव कालतेपणी हांव तुजे लागीं परतां ह्या म्हज्या गरजेन म्हज्या बसून विनंती कर देवाची भगवंत खुशी वाई जाल्यार हांवें मातशे उपकार म्हाका मेळशे कर नेंतर म्हाका ती गरजेचे उपकार मेळशे कर म्हूण ह्या नोवेनांत हांव तुजे लागीं परतून मागतां ते सवा ह्या परी आसात घर जागो नांवार जावच्याक दुबय बरें काम मेळोवंक गांठी दूख गूण जावंक पांयान चलोवंक बोळ येवंक कुटुंबांत बरी भलायकी मेळोवंक शिकोवंक जाणवाय लाबोवंक मोतीक समाधान लाबोवंक पांयाच्या शिरांत बोळ येवंक कॅन्सर पिडा गूण जावंक आंगाची दोवी कथांक गूण जावंक दोळ्यांची दिश्ट पाटी मेळोवंक काजाराचें कार्य बऱ्यान जावंक बरो फुडार लाबोवंक काजारी जिवितांतलो मनस्ताप पयस वसोंक लाखांनी दिल्लें रीण फारीक जावंक ताप शेळ कोंकली एलर्जी गूण जावंक क्रेस्टीचेर बरें बेळें जावंक भुरग्यांचें देणें लाबोवंक थायरॉयड पिडा गूण जावंक रक्त संबंदी पिडा गूण जावंक उस्मोड गूण जावंक घर सोडून गेल्ल्या सुनेन पाटी घरा येवंक जाग्याच्या केसीन जीक मेळोवंक भुरग्यांनी देवबिरांतेन जिवंक ऑपरेशन बऱ्यान जाल्ल्या खातीर देवा अर्गां दितात बरें काम मेळिल्ल्यांक देवाक अर्गां दिता जागो बऱ्या मोलाक विकून वसोंक बंद केल्लो रोड उक्तें करून वसोंक वाटसून दिवंक मुतांचो पातळ गूण जावंक पडकाणी गूण जावंक मोठाय उणी जावंक थ्रोट इन्फेक्शन गूण जावंक बांयत बरें उदक मेळोवंक पिड्स ताप गूण जावंक बिझनेस बरें जावंक कुटुंबांत घरांत शांती आनी समाधान मेळोवंक आमाल पिवणें सोडूंक परगांवांत आसल्याक बरी भलायकी मेळोवंक ह्या तेसावांक आमची तेसावां आमी मेळोवया आनी आमी सांगाता मागया तुज्या मनाक हांवें करच्या ह्या नोवेना मारिफात तुज्या मध्यस्थिकेतें म्हाका आसची वर्ती पातयेंनी उसारूंक हांव खुशी व्हरतां तुजो दैवीक पूत तुज्या कुशींत आसतना ताणें तुज्या कथाविणता मोगा आनी आनंदाच्या मनाक हांव तुज्या लागीं परतून मागतां हे म्हज्या मागणें घे आनी ह्या खातीर हांव तुका म्हज्या काळजाचे अत्रेक भेटयतां नमान बरये कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें जेजू भगवंती मरिये क्षमय अमोभ्यांगात विनंती कर आता आणि आमच्या मनसुकळे आमेन नमान बरये कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें जेजू भगवंती मयी क्षमय अमोभ्यांगात विनंती कर आता आणि आमच्या मनसुकळे आमेन नमान बरये कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें जेजू भगवंती मरिये क्षमय अमोभ्यांगात विनंती कर आता आणि आमच्या मनसुकळे आमेन ये देवाचे माये गे हे म्हजे प्रणाम गब्रियल गोडव्यान पयले पावटी वर्त्या मोगान आनी भक्तेन कृपेन भरलेले म्हणल्या प्रणामाक मेळोवन तुज्या सर्गेच्या आनंदाच्या पुरवान सबार परजळीक मोतयां ते जावं दीत म्हूण हांव खुशी व्हरतां आनी संवसाराचे अंत पर्यंत ते परजळांत वाडून दीत म्हूण अतिरेकतां हे दुखेश तांच्या बजावणे त्या आनंदा खातीर हांव तुज्या लागीं परतून मागतां
तुझ्या पदवेदार मध्यस्थीके मारिफात जोंडी म्हूण हांवें तुज्या लागीं मागलो कृपा आनी उपकार ह्या खातीर हांव तुका भेटयतां तुज्या मनाक येतळ पर्यंत मनशांनी केल्लीं सर बोरीं कामां जेजूच्या मोगाळ काळजाच्या मोगान तुजें काळीज पेटयल्लें ह्या मोगा पासत हांव भोव कालतेपणी तुज्या लागीं परतून मागतां आयक म्हूण म्हजी खालती मागणी आनी जोड दी म्हूण हांवें मागचे उपकार आमेन. सोम्याच्या नांवी आमचो आदार ताणें रचला सर्ग आनी संवसार सोम्या दयेन आयक म्हजें मागणें आनी म्हजी बोब तुजे थंय पावोवंकी सोमी तुमच्या सोवे आसूं तुमच्या सवे आसूं प्रार्थुया ये सम्या कुडीच्या पिडेन कोश्टोच्या तुज्या साकरांचेर दिश्ट घाल आनी तुवें रचयल्या आत्म्यांक सुखसाय दी अशें कश्टा वरवीं तांची साल तांणी बदलून बेगीनच तांकां तुज्या दयेन भलायकी मेळोवन दी क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. काकुलदार सोम्या बावडतांच्या बुजोवणदारा तुजी मीत मेर नातलेल्या दयाळ्या लागीं आमी मागता दयेन भेट कर म्हणया ह्या तुज्या साकरांची जशी तुवें भेट केली शिमांच्या मांयची तांची तूं बिरमत पावय सोम्या आनी आतली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन तुज्या इगर्जेन ते तुका अर्गां दिवन दीत जो जियेताय आनी रास करताय देव सशनाच्या सशनाक आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमच्या सोमे आसूं तुमकां राखोंक तुमच्या भितर आसूं तुमकां सांबाळूंक तुमच्या मुखल्यान आसूं तुमकां वाट दाखोवंक तुमच्या फाटल्यान आसूं तुमची जतन करूंक तुमच्या वयर आसूं तुमकां आशिर्वाद दिवंक जो बाप आनी पवित्र आत्म्या सांगता जियेता आनी रास करता सशनाच्या सशनाक आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. Demon morie Bowman fabusa le Raka amka maye Devi kurpen perle Demon morie Bowman fabusa Ratu amka maye Devi kurpen perle Nekit trumpantyache Rupne tumogache Mai tu amche sauche Bhakti orte amche Ekitr tu pantyache Rupne tu mogache Mai tu amchi sauche Bhakti orte amche मंदिर तो देवाचे फलगण तू कुरपेचे आदर्श तू सेवेचे रावळे तू मोगाचे मंदिर तू देवाचे पलंगण तू कुरपेचे आदर्श तू सेवेचे रावळेर
तू पात्याचे रूपने तू मोगाचे माय तू आमची जावचे बागते ओरते आमचे नेकेत तू पात्याचे रूपने तू मोगाचे माय तू आमची सावचे ओरते बागते आमचे सवय अंक्वर मोळी आशीर्वादी आमकां जेसूच्या पवित्र खालसा आम्हा सर्वांक दी तुझे आशीर्वाद Penangkanece mai दर्या सुकरा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन.